Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. कह्यान सगलीं 2-3 दीस जाले न्ही. आयज चवथो दीस, फाल्यां 5वो दीस. कितें शिकल्या देवाच्या उतराची जाणवाय, कितें कितें शिकल्या आमी हे 2-3 दिसां. मातशें कितें कितें शिकल्या. आयज मोग, जेजूचो मोग आनी दुसऱ्याचो आमी कहो मोग करपाचो पळय तो शिकल्या. भयणीन शिकयला आयज न्ही. आमी आतां सान कितें करपाचो, कसलो कितें निश्चय करपाचो. दुसऱ्याचो मोग की दुसऱ्याचो राग धरपाचो. कोणें कितें म्हणलें जाल्यार कितें रागान राग दिवपाचो. राग दीत जाल्यार कितें मेवता आमकां, राग. मोग दीत जाल्यार मोग मेवता न्हय. तशेंच आमकां देवान आंज बोडवे दिलेले आहा. सगलीं जाणोन कितलीं जाणां कामाक लायतात आंज बोडव्यांक. आनी ताचें काम कितें, जेजू क्रिस्तान कित्याक दिलां आमकां. देवाचो पवित्र आत्मोय दिलेलो आहा. पूण आमी आमच्या तोंडान सावन उच्चारून तांकां आमी आमच्या जिवितान कामाक लावंक जाय. तेन्ना जें कितें आहा आमी उलयता, आमच्या तोंडान सावन उलयता आनी जें आमच्या तोंडान सावन भायर सत्ता त्याच वेळार ते कितें करतात, आमचे आंच बोडवे तांकां आमकां प्रोटेक्शन करपाक, तांकां आमकां सांबाळपाक जेजून धाडलेले आहा. जेजूचे देवाचे आंच बोडवे देवान तांकां आमचे पासत दवरलेले आसात. आमी ताका केन्ना कामाक लायता कितले जाणां कितें करतात, कशें लायतात, कशें लावपाचें आमी जेजूच्या ताका आंच बोडव्याक आमच्या जिवितान कामाक कशें लावपाचें. आमी आमच्या तोंडान सावन देवाचें उतर उलोवपाचें न्ही. आमचे भितर कोण आहा, पळयत आत्मो न्ही. जो आमचे भितर आहा ताचे उद्देश जें आमी आमचे जेजू क्रिस्ताक आमी सोमी बांदून घेतला. जेजू क्रिस्त आमचे सोवें आसा. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्तान जे सगळे आंच बोडव्यांक आमकां ताणेन आमचे पासत आमकां वेंचून दवरलेले आहात. कोणाक, सगळे आंच बोडव्यांक. जशें एक मिनिस्टर व्हडले कोण VIPs आसतात न्ही, तुवें पळयले आसतले. तांकां फूल प्रोटेक्शन आसतात न्ही. ताची गाडी मदें आसता, फाटल्यान 4 गाडयो, फुडल्यान 3 गाडयो, आनीक सायडीक हय सगलें. आतां कितें आसता, बुलेट प्रूफ न्ही, बुलेट प्रूफ गाडयेन येना भोंवतात ते सगळेच. त्याच परी आमी VIP आमकां देवान जेन्ना आपले सारको रचून जें कितें आपले सणाचें जो मोग सगळें जें आमचें आपलें आहा पळय तें आमचे भितर कुरपेन, आयज भयणीन सांगलां न्ही, कृपा आमचे भितर आमकां दिलेली आहा देवान. कुरपे उद्देशी आमी आयज बरी भलायकी, बरी सावत, मोग, जेजूचो मोग, जेजूचें कितें आहा बरेंपण तें आमी आयज अनुभवता न्ही आमच्या जिवितान. जसो आमी समज जर आमच्या भितर मोग ना जाल्यार कितें आहा, आतां शिकल्या न्ही आमी, कितलो सिस्टर शिकयताली न्ही. आमी पळय कितें आहा, डोंट लेट इवल कॉन्कर यू बट कॉन्कर इवल बाय डुईंग गूड. कितें करपाचें आमी, वायटाचेर जैत व्हरपाचें. वायटाचेर जैत कशें व्हरतले आमी, कशें बरेंपण करूंक जाता ओके, पूण कशें व्हरतलें वायटाचेर जैत. जेन्ना आमकां वायट येता, आतां काल शिकयल्लें न्ही आमी, जेन्ना कितें तायणी येता, कसलीं दुयेंसां येता, पिडा येता, त्या टायमार आमी कितें करता, देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडान सावन उच्चारता न्ही. भावार्था उद्देशी काल शिकयलां तुमकां आमी. आमचो भावार्थ कसो, आमचो भावार्थ चलता, जे दिसना त्या वस्तूचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय न्ही. आनी जे दिसना, जे आमकां ना, आतां समज आमकां दुयेंस आहा, पिडा आहा, आमच्या घरान कितें जाता पळय तो त्या वाठारान आहा न्ही, दिसना त्या वाठारान. तुका दिसता की तो बॅडीचेर आसा, हें आहा, पूण जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां, तेणें सांगलां जें कितें हांवें म्हजे कुडीर व्हरोन तुमकां सगळें जिवीत, बरें जिवीत, सस्नीक जिवीत न्ही, देवपणाचें जिवीत, देवाक जाणवायेचें जिवीत, देवाक सजमवणेचें जिवीत, देवाक सजमोंक जाय आमी कितें पळय तो. सो ताणेन तें आमकां कितें दिसना त्या वाठाराचेर दिलां न्ही. भावार्था उद्देशी जेन्ना आमी आमच्या कोरण्यांनी घालतले आनी तें दिसना तें आमच्या दिसता त्या वाठारान हाडपाक आमी कितें करपाचें, आमी सदांच विस्वासान आमी तोंडान सावन उच्चारून तें आमी मेवलें म्हूण आमकां स्वत मानपाचें. त्याच उद्देशी तशेंच ते सगळे ते एंजल्स जे आमचे आहात, हे आंच बोडवे, ते कितें करता, जेन्ना आमी ती उतरां उलयता, जेन्ना आमच्या तोंडान सावन ती बरीं उतरां, देवाचीं उतरां, देवाच्या उतरां प्रमाणे आमच्या तोंडान सावन उतरां भायर सरता, ते येतात. कित्याक देवान तांकां आमचे पासत नेमलेले आहात.
आमी जें कितें आतां खूब वेळा आमी कितले फावटी म्हणटा न्ही, आमकां जेन्ना पयलीं आमी नासले तेन्ना आमी कोणूय जर भायर सरतना केन्नाय आमी जीव येता, आरे शी आयज कितें तरी वायट जावपाचें आहा जावं कितें तरी जावपाचें आहा. मागीर कितें करता, ते एंजलूय आहा, एंजल्स ते सगळें घेता, वायटूय घेता बरें घेता, कित्याक तांकां देवान नेमलेलीं आमचे पासत. जें आमी तोंडान उतरां कितें उलयता तीच उतरां ते घेता आनी ते आपल्या कामाक वेतात. मागीर फुडें कितें जाता, आमी कितें जें उतरां आड उलयता पळय तीच उतरां आड येता आमकां. मागीर कितें एक्सिडंट जावप आनी कितें जावप, तुजें कितें प्रॉब्लम. फाटल्या दिसांनी एक टेस्टमनी शेअर करता. हिंगासान आमी तिगांय, म्हजी बाय मिसीस भयण आनी आमी ताका हिंगासर सोडूंक येतालो की बस स्टँड, पोंडा बस स्टँडाचेर आनी ट्रिपल सीट न्ही, ट्रिपल सीट आमी सदांच ट्रिपल सीट भोंवता. इवन ओल्ड गोवा, वास्को सगळे वादाक सगळे आमी भोंवन आयले ट्रिपल सीट. पूण आजून पासून खरें तुमी म्हणटले ट्रिपल सीट पणजेसान सुद्दां आमी म्हटल्यार पळय आमचे आंज बोडे आपलें काम खंय करतात पळय ते कितले म्हजी गोवायकी आयज तुमकां सांगता. आनी खंय खंय आमच्या गोवायकी आमच्या जिवितान आमी कशी गोवायकी आमी देवाच्या उतरा उद्देशी आंज बोडव्यांनी जेन्ना आमी आमच्या तोंडानसान उच्चारता उलयता, भावार्थान उलयता आनी तें तोंडानसान आमी सत मानता, ताचेर आमी विस्वास दवरता. आमच्या विस्वासा द्वारे जीं आमचीं उतरां भायर सरतात ते आंज बोडवे घेतात. तांकां सदांच रेडी आसतात, ते फकत ते रावतात आमच्या भावार्थाची विस्वासाची उतरां. वायटूय उतरां ते घेतात, बरीं उतरां घेतात. आतां कितले फावटी पयल्या न्ही आमी आतां त्या दिसा वेताले ट्रिपल सीट वेताले आनी हिंगासरूच हांवें कितें केलें, ग्रोंक कितें केलें, RTO आसतलोच, RTO आसतलेच थिंगा. कितें केलें हांवें, म्हज्या आंज बोडव्याक म्हजें उतर तांकां दिलें आनी ते वचोन कितें काम केलें आनी आमी वेता, डायरेक्ट वेता आतां गाडी घेवन ट्रिपल सीट तांकां पावोंक वेता थिंगा बस स्टँडाचेर आनी चूं करून वेता फुडें RTO. खरेंच कित्याक सांग, जें उतरां हांव उलयतां तेंच म्हज्या जिवितान घडोवन येता न्ही, ताचेंच फळ आमच्या जिवितान येता. आमी कितलीं उतरां खंयूय उलय आनी आमी सुद्दां पळय हिंगासर आमी देवाचें उतर शेअर करून पळय आमकां कशें सयतान सुद्दां म्हणजे ऑटोमॅटीक तो पळय जें आमी उतर भायर काडटा तोंडानसान पळय तें आमी काडच्या पयलीं देवाचें उतरां प्रमाणें काडटा की देवाच्या उतरां आड आमी उलयता पळय तेंच आमच्या जिवितान कार्य केलें. तशेंच जालें न्ही. गेलो हांव थिंगासर आनी हांवें पळयलो ताका बरो फुडें आहलो, हिंगासान ती गेट आहा पळय ताचे मातसो हारो आनी हांवें टर्न मारलो भितर आनी सायडीक गेलो. हांकां थिंगा देंवयली आनी तुमी चलान वचा म्हणलें. आनी तो पळय कितलो शार्प पळय तो सगळ्यान शार्प. तेणें म्हज्या गाडयेचो नंबर पळयलो, हें केलें आनी हांव भितर गेला न्ही, तो पळोवन रावल्लो, शार्प सारको पळोवन रावल्लो. आनी हांवें उलयल्लें न्ही RTO आसतलो म्हूण आनी तो गेलो भितर आनी हांवें टर्न मारली भितर ती गेली बस स्टँडाचेर. बस स्टँडाचेर गेली सकाळीं फुडें आनी हांव परतून आतां भायर सरपाक. आतां हांव जाणा तो आडयचो ना म्हूण म्हाका परतून. तो पळय भायर सरलो लेफ्टान सायडीक तूं आतां गेल्लो न्ही रे. हांवें म्हणलें हय सर गेल्लो. हांवें म्हटलें आतां भितर गेल्लो म्हणलें आतां कितें करतलो, फोटी मारूंक जायना न्ही. ताणें पळयलां आतां कितें फोट मारूंक कितें देवाचें उतर आमी हें करता, आमकां देवाचेर विस्वास आहा न्ही. सो हांवें म्हणलें आर्गा जेजूक हांवें म्हणलें कांयच करचो ना, म्हाका कांयच म्हणचो ना, कितें आहा पयलें हें करून म्हजी मिस्टेक कितें आमी जाली, आमी कायदो मोडलो न्ही. आमकां कायदो देवान मोडूंक दिवंक ना न्ही. आमकां कायदो मोडूंक दिला देवान. कायदो कसलोच ह्या संवसाराचो वा देवाच्या कायद्याचो देवाच्या उतराचो आमकां कायदो मोडपाक देवान अधिकार दिवंक ना. आमकां कायदो आहा पळय तो आमकां पावोवंक जाय. जें कितें आहा पळय तो आमकां कायदो घाल्लेलो आहा देवान आनी तो कायद्या उद्देशी जें कितें आमी उलयता कोत्ता तें आमकां इट्स अ कंपल्सरी. सारकें आमकां तेणें तो आमकां करून दवरलेलो आहा. म्हणून आतां हाचो संवसाराचो हाचो गव्हर्मेंटाचो कायदो मोडलो हांवें. सो म्हाका तेणें आडयलो. हांवें म्हणलें म्हाका म्हणलो खंय वता ना म्हणलें बाजारान वता, मार्केटान वता, बस स्टँडार वता. म्हणलें तूं ट्रिपल सीट आयलाय मरे. हय म्हणलें सर हांवें केली मिस्टेक केल्या, आतां कितें करूं कितें खंय ना तूं भितर कित्याक गेलोय म्हाका. हांवें म्हणलें तूं आडयतलो न्ही. ते भिरांतीन म्हणलें हांवें तो भितर गेलो आनी म्हाका तालां पडटलो न्ही. पयले तरी 100 रुपया आहले, आतां कितें जालां 1,000 म्हणजे आरे बाबा 1,000 काडून दिवपाकूय खूब दूख दिसता न्ही. हांवें म्हणलें आतां विचार केलो. हांवें म्हणलें हाका कहो दितलो कितें, कोण गरजूवंत आहा ताका तरी देवा म्हाका म्हणलें तरी हेल्प करपाक दी. हाका न्हय कित्याक हेंचे कडेन भरपूर पयसो हें जाणा तांचे ड्युटी करतात, पूण हांव म्हजी ड्युटी कितें करतलो. म्हजी हांवें मिस्टेक केली, आय एम सॉरी. ताका म्हणलें सर म्हणलें हांवें मिस्टेक केली, हांवें सॉरी म्हणलें. ना तशें करूंक जायना, तूं आयलो हें केलोय तुका आतां. तितल्यान म्हज्या फुडल्यानसान आनी एकलो कोण येतालो थिंगासर, म्हाका सोडलो ताका धरलो गेलो. ताका धरलो म्हाका थिंगासर म्हाका हिंगासर राव म्हणूं लागलो सायडीक. म्हणलें हय सर म्हणलें हांवें केला मिस्टेक, हांवें सत उलयलें न्ही. आनी ताकाय मातशें कितें जालें, ताकाय
ताचे पळयतात म्हजो पळयतात म्हण ताकाय मातसो कन्विन्स केलो, ताचें मातशें बरेंपण कितें आहलें हें करून. आनी हांव कितें करता, गिफ्ट ऑफ टंग यूज करीत आहा, जिबेचे देणे वापरच आहा आनी ताका ब्लेस करीत आहा. सर्वेस्वराचो आत्मो त्या ऑफिसराचेर आहा, देवान ताका मागला आनी ताच्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांसान ताका, आनी सगलें कितें म्हाका कोत्तलो पळय त्या वायटांसान ताका सुटका फावो केल्या. 3-4 फावटी म्हणीत रावलो आनी अर्घ जेजू दीत रावलो. ताका आडयलो, म्हाका म्हणूंक लागलो तुवें हें केलां आं, तुवें सोत उलयलाय म्हणूंक लागलो. नाल्यार थोडे म्हणूंक लागले फोटी उलयतात. ना म्हणलें, हांवें म्हणलें देवाक भियोन म्हणलें हांवें तुका सोत सांगलां म्हणलें. आनी हांवें म्हजी पर्स काडली भायर, पर्स काडली आनी हांव थंयच रावलो पर्स घेवन हातीन. ताका गमलें हो सिन्सियर, हाका देवाचो मनीस कितें ताका खबर ना, पूण पळयत तुवें ताका दाखयलो न्ही, कितें दाखयलो, हां हो सिन्सियर बरो आहा, कितें आहा, फोटी मारिना कितें आहा. आनी आमकां देवान फोटी मारपाचें तो वत्मो दिवंक ना न्ही, आमकां भिरांतीचोय दिवंक ना, फकत दिला सारको गोट आत्मो, गोठायचो आत्मो. आमकां कसलोच कांय येना, मोगाचो आनी गोठाय. तसो ताका ताचोय मोग केलो हांवें. ताकाय म्हणलें ताचे सर्वेस्वराचो आत्मो. 3-4 फावटी म्हणीत रावलो, गिफ्ट हांव टाक केलो. पळयत तुवें ताचें आपलें काम केलें, म्हज्या आंज बोडव्यांनी आपलें काम केलें. जेन्ना आमी त्या जिबेचे देणे वापरता, हे जिबेचे देणे अशें न्ही की आमी फकत कितें आहा आमच्या हाका, पूण आमी आमच्या देवा कडेन डायरेक्ट आमी उलयता. सो देखून सदांच कितें आसा न्ही, विश्वासान आमी विश्वास दवरता. आतां भावात दवरलो म्हणजे हांवें भावात दवरला न्ही, म्हाका खबर आहा म्हजो जेजू, म्हाका म्हजो पवित्र जेजू उद्देशी ताणें तो म्हाका कांयच टाला दिवचो ना, कांयच करचो ना, तेणें पळयलां म्हाका. पूण जेन्ना आमी सत उलयलें, हिंगासून हांव गेल्लो खंयसून तो आसतलो मेवतलो, मागीर कितें केलें हांवें, म्हजो भार म्हज्या कोयण्यांनी घालो, आर्गां दिलीं, दिणवासीत रावलो. भितर गेलो 2 मिनटां, थिंगा गिफ्ट ऑफ टंग यूज केली. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, यू हॅव कंप्लिटली सेट मी फ्री फ्रॉम दीस RT ऑफिसर. ही इज अ गूड पर्सन, ही इज एनॉयटेड, ही वील नॉट फायंड मी, ही वील नॉट डू एनीथींग. हांवें म्हणीत रावलो आनी आयलो आनी खरेंच आडयलो, थिंगा दवरलो आनी ताकाय आडयलो, दोगांयकूय आडून दवरला थिंगा. तो म्हणलो शिवड सायडीक घे म्हाका म्हणूंक लागलो. आयलो, ताका पयलो तालांव दिलो, म्हाका दवरलो थिंगा 5-10 मिनटां. ताका तालांव दिलो, ताचें कितें पेपरां पयलीं ताका सांगूंक लागलो. साहेब म्हणूंक लागलो आपूण हिंगासर, मागीर सगळे फावटी उलयतात न्ही, कोण हिंगासर हांव गेल्लो, थिंगासर हें गेल्लो तें करून. आनी ताका तालांव दिलो, व्हडली तालांव दिलो, घे म्हणूंक लागलो, वच 1000 फारीक केलो. म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, बाबा म्हणूंक लागलो पळय तुवें कायदो मोडलाय. सर म्हटलें आतां कितें करूं, आनी फस्ट ताणें पयली म्हाका दिता तो. हांवें म्हणलें तूं सांग म्हणलें कितें करूं तें. आतां हांवें कायदो मोडला, म्हजी मिस्टेक, हांव एग्री जालो, आतां तूं कितें कर म्हणटाय. सो तो म्हणूंक लागलो कितें, मातसो वगत रावलो आनी हो पयलो तो दुसऱ्या ऑफिसराक पयलो हें करून, ना ना तूं चल म्हणूंक लागलो, तूं बरो सिन्सियर म्हणूंक लागलो, खरें उलयलय तें आपणाक बरें जालें. हांवें म्हणलें थँक्यू सर, म्हटलें गॉड हॅज ब्लेस यू, थँक्यू आनी थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. ताका म्हाका सोडलो, नाजाल्यार कितलें आहलें 1000 तालांव. कितें केलें, हिंगासान वेतान हांवें रॉंग फळां घालीं न्ही, रॉंग उतरां उलयलीं. आनी थिंगासर वचोन कितें केलें, ताणें पयलो तोरी आसतना पळय देवान ताका म्हज्या आंज बोडव्यांनी ताका पळय कहो बदलियलो. ती देखून आमकां जण एकल्याक हजारांनी 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 आंज बोडवे दिलेले आहात. आमी फकत भावार्था उद्देशी आमच्या तोंडांसान आमी उतरां उलोवंक जाय. आनी तो आपलें काम करतात, कितलें आसूं, कितें जावं, कितें जालें, आमकां कांय खत्ते हुस्के काडपाची गरज ना. केन्ना आमी घरान आतां कितें करता, कोण सीक पडलो, कितें इश्यू आयलो, आमकां खंय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचोंक जाय, आनी खंय वचोंक जाय, आनी खंयसर वचोंक जाय, पंचायतीन वचोंक जाय. आमचो नेबर कितें करतलो, आमचो नेबर जावन आसा तोय कोण हें पंचायतीन वॉर्ड मेंबर, आमी कितें करता, ना 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 तो म्हाका बरो ना, तो आयकोचो ना, तो सारको पाड मनीस, तो आनी लोकांचे पयशे खाता, की आमी कितें करता, आमच्या आंज बोडव्याक तूं वच आनी तेंच काम म्हज्या जिवितान कर, आमी दिता न्ही आमच्या आंज बोडव्याक. आमी जो देवाच्या उतरा प्रमाणे जे उतरां उलयत, देवान कितें भासयलां, देवाचे भासवणे आमी उतरां उलयत आनी चलत, कितें आहा, डोंट लेट इवल कॉन्कर यू बट कॉन्कर इवल बाय डुईंग गूड. स्क्रिप्चर्स आहा न्हू, रोमन्स 12:21. आतां भयणीन सगळे घेतलेले आहात. आमी सगळे डेली तेंच, आमी फुडें दुसऱ्या हाचेर वचनात. कित्याक आमी खूब तेंप जालो, आमकांय शिकवण मेळपाक, जाणवाय भरपाक आमकांय खूब तेंप लागलो. म्हाका तर एटलिस्ट म्हाका दिसता 7-8 वर्सां लागलीं. देवाचें उतर कोत्तालो, येवशिल्ल्यान सगळे वायटूय कोण कोत्तालो, रिटीरूय कोत्तालो, वायटूय कोत्तालो, रितीर कोत्तालो, झगडो कोत्तालो, वायट रितीर कोत्तालो आनी कोणाक कितें आहा जाल्यार ताचे फाटल्यान धुतालो. हें काय कॅरेक्टर आसलो म्हजो. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जेन्ना म्हाका सत गमलें, जेन्ना हें म्हजी उतरां म्हाका प्रोब्स 18:21 कितें कोत्ता पळय, तो ब्रदर सांगता आयकत रावतालो. आयकलें, दुसऱ्या दिसा पत्ते कितें तायणे आयल्यो, ठटाक ठटाक ठटाक. मागीर कितें जालें,
मागीर म्हाका देवाची जाणवाय देवाच्या उतरान 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 म्हाका सगळी गमली आनी मागीर हांवें म्हजी उतरां बदलल्लीं. जशें म्हाकाय खूब इश्यूज आसले न्ही, म्हाका प्रॉब्लम्स आसले, कितल्यो म्हाका जॉन्डीस हें तें सगळें सगळें ढा 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 करून सगळें कितलें आसलें. कितें करतालो म्हज्या तोंडान साना म्हज्या आंज बडव्याक कितें करतालो, ताच्या तोंडाक ताका सांगतालो, हाका सांगतालो, ताका सांगतालो, ताका सांगतालो. मागीर म्हजो आंज बडवो वतालो आनी ताचे कडच्यान उलयतालो, ताचे कडेन सगळें तांकां मागतालो न्ही. कित्याक हांवें जें केलां पळय तेंच हांवें ओपून घेतालो. कित्याक हांवें जर तांकां तोहें जर उतर उलोवंक नासलें, हांव बरो आहा, जेजू क्रिस्तान म्हाका मागलेलो आहा, हांव सगळ्या वायटांसान म्हाका सुटका फावो केलेली आहा. जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी धोनी, म्हज्या भितर कांयच वायट ना. म्हाका कसली जॉन्डीस ना, हें ना, कामीण ना, खंयचें कांयकोय ना, खंयचें हें ना, खंयचें प्रेशर ना, तें ना. हांव कितें उलयतालो म्हाका आहा. वय म्हाका कालूच डॉक्टरान सांगलां, कालूच म्हाका सांगलां, पोरूच हांव वचोन आयलां, त्या दिसाय वचोन आयलां. आमी कितें करता, सगलें आहा पळय तें आमचें सगलें आमी कित्याक देवान रचून तांकां दवरलेलें आहा पळय तें फकत आयकतात. तें उतर घेवन ते सगळे वेतात. आमी कितले फावटी करता न्ही, खूब जाणां. आतां तरी आमकां देवाचें उतर खबर आहा, पूण जेन्ना आमकां देवाचें उतर खबर नासलें तेन्ना आमी कितें करताले, आमी तीच उतरां उलयताले. आनी आमच्या जिवितांची आमची जी उतरां आमी उलयताले पळय तीच आमकां घडोवन येतालीं. कोणूय आतां केन्ना खूब फावटी आमी आयकता, ना 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 काळें माजर फुडल्यानसान गेलें, काळें माजर गेलें, आतां म्हाका कितें तरी जातलें, म्हजे गाडयेक कितें तरी जातलें, अहें कितें तरी घडटलें. मागीर कितें जाता, तेच वचोन आमची उतरां आंज बडवे घेतात आनी सगलें काम करतात. कितले तुमी पळयले आसतले, कितले आयज काल संवसारान देवाचें उतर ना, देवाची जाणवाय ना, उतर कशें उलोवपाची ती खबर ना, जेजून पासून कितें केलां पळय तें ना. कितलीं जाणां रितीरां करतात, एक रितीर करतात, मागीर 3 म्हयन्यांनी परतून पोटा वचप, हांगा वचप, वलांकनी वचप, हिंगा वचप, थिंगा वचप. गेलें म्हूण कांय ना, वचोंक जाय. कित्याक सगल्याक देवाच्यो प्लेसी केलेल्यो आहा, विजीट करपाक, हें करपाक. कितें आहा आपल्या मनाचें एक हें की हांव थिंगा गेलो जाल्यार थिंगासर म्हाका पेकोवणी फावो जातली, म्हाका बरेंपण मेवतलें, हे सुवातेर वचत जाल्यार म्हाका बरेंपण मेवतलें. आमी कितें करता, सगळ्यांक सांगता न्ही, ना 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 हांव थंय वेता, म्हाका बरें दिसलेलें गेले फावट, म्हाका ह्या तशेंच आमचे आंज बडवे वेतात आनी तेंच काम करतात. थिंगा गेलो की ना तुज्या भावार्थ तो न्ही, तूं भावार्थान वेताय न्ही, खंय वता, हिंगा यो जा आनी खंय रिट्रेटाक वचत, तूं भावार्थ उद्देश वेताय आनी तुज्या भावार्थ तूं कोंड्यान घालताय आनी थंय गेल्या उपरांत तुका कितें जाता, पेकोवणी फावो जाता, बरेंपण मेवता. जें कितें तुजें नासलेलें तें सगलें तुका मेवता, ना पाड जालेलें तें बरें जाता. कशें, तुज्या भावार्था उद्देशी. आमी जें उतरां उलयता ताचे उद्देशी देवान आमकां सगलें मिनिस्ट्रींग स्पिरीट दिलेलें आहा. आमकां तें जाणवायेन बसतात, कितें बरें कितें वायट तें शिकयतात ते, अशें ना न्ही. पूण आमकांय कितें कशें आहा, आमी जाणवाय जावंक जाय, आमी जाणो जावंक जाय. देवाच्या उतरा उद्देशी आमी उलयता की देवाच्या उतराच्या आड हीं उतरां आमचे भितर आहात ना, हीं संवसारी उतरां कोणें ती ट्रेडिशन केलां न्ही, कायदे नेमल्यात, पयलींसान कायदे केलेले आहात ते उलयतात, ते उलयले आमी तातूंत मेतेर जाता. आनी मागीर आमकां कितें आहा, आमकां गमना आमी कितें करता, खंय वेता, कितें करता पळय तें. तशेंच म्हजें जालें न्ही, हांव थिंगासर वेतालो, थंय वेतालो, थिंगा वेतालो. हांव कितें करतालो, थिंगा बरो जातलो, थिंगा बरो जातलो, पूण म्हज्या हातून हांव कसो वेतालो, भावार्थान, थिंगासर ताचेर विस्वास दवरून. पूण जायनासलें, कित्याक अहें न्ही. होली प्लेसीर गेले, होली प्लेस आनी तुज्या भावार्था उद्देशी अनगॉडली अनहोली प्लेसीचेर जर आमी वसत, थिंगासरूय मिनिस्ट्रींग जाता आमचें, आंज बडवे वेता आमचे बराबर, पूण थिंगासर ताका कांय जायना. कित्याक थिंगासर सगलें तें सैतानान करून दवरलेलें आसता. तशेंच म्हज्या जिवितान पयलें सगलें तें घडोवन 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 म्हजें जिवीत सगलें पाड जाल्लें. सगलें दुयेंस, पिडा, राग, मोग नासलो, कांय नासलो, कांयच नासलें, म्हाका खबर नासली. हांव वायटाचेर वायट जैत वतालों, बऱ्याचेर वायट न्ही, वायटाचेर वायट. आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा, बऱ्या वायटा वरवीं तूं बऱ्याचेर जैत, बऱ्या वरवीं तूं वायटाचेर जैत वतलोय, वायटाचेर न्ही. वायट सगलें आमकां पाड करता, सगलें आमकां हें करता. आमी समज घरान सुद्दां न्ही, कितले फावटी आमी मातशें एका हाका लागून कितें करता, कोणें बायल लागून कितें म्हणलें जाल्यार मोग आसता न्ही, जेजूचो मोग ओंकता न्ही, भरपूर मोग ओंकता. आय लव यू, आय फॉरगिव यू, हांव तुजो मोग करतां, हाका भोगसवणें हें करून. मागीर दोगांयचें कितें जाता, एक वाटेन तो, एक वाटेन हें, आनी मोदें सगलें तें जाळें, व्हडलें जाळें घालेलें आसता तें पागार हें करपाक पागपाक. हेवशेल्यान तूं शिरकोताय, तेवशेल्यानूय तूं शिरकोताय, हेवशेल्यानूय शिरकोताय, तेवशेल्यानूय शिरकोताय. नुस्तें खंयचे खट्ट खंय गोमट्यान पडटा आनी तो मागीर ओडटा आनी तुका बरो खेवता तो कोण, सैतान.
खेव गो बाई, खेव रे बाबा, तुवें को तशें. हांव सांगता तें तुका ताका बक्षी नाका, तूं अहोच राव. मागीर आमी त्या कोणान थिंगासर लोवन आहा न्ही. त्याच भशेन आमी आतां आमकां पळय कितले फावटी आमी अशी आमची म्हजी गोवायकी तुका सांगता एक दोन तीन कशी. कितले फावटी पयलो लूक 4:10 सिस्टर, लूक 4:10 मातशें दिताय. सो पळोवया आमी मिनिस्ट्री आमचे आंज बोडवे आमकां कशें कशें आमकां आदार दिता आनी आमकां आदारा उद्देशी तांचे ते आमकां कशें आमकां साल्वार कोत्तात पळय ते. कित्याक तुमी पळयल्या न्ही VIP मनीस जावं कोण व्हडले VIP आयले, मोदी आयले जावं आनी कोण आयलो थिंगासर व्हडले कोण VIP मनीस तांचे बरोबर कशें कितें आसतात. खूब जाण आसतात न्ही, 30-40 जाण तांचो ताफो आसता न्ही. ते गाडयेनी 3, हे गाडयेनी 3. आनी जेन्ना तेची गाडी मोदें आसता कोणाची तो VIP मनीस कोणूय आसूं ताची गाडी कितें करता, मोदें रावता. मोदें रावली लूक 4:10. सो ताची गाडी कितें करता, मोदें रावता आनी ताका सगळें ते प्रोटेक्शन करतात. मागीर येवप थिंगासर आनी ते कशें आसतात सारकें बरें न्ही. म्हजे भाशेन अशें आहा आं बरें आसतात न्ही, पयले आसताले न्ही. तुमी ही न्यूजाचेर राजाचेर कितें हांगासून टीव्हीचेर बा पयले आसतले. सो त्याच भाशेन आमचे आंज बोडवे आसा पळय ते बरे बलिश्ट देवान तांकां मागून काडलेले. कित्याक आमकां ते प्रोटेक्ट करतात. आमी कितें सादे मनीस न्ही. जेन्ना जेजून आपले मदीं आमकां आपले सारको रचून आपलो मोग आमचे भितर घालून आमकां ताणें आपले सारकें रचुल्ल्या आनी ताचें जें बरेंपण आहा पळय तें सगलें आमकां सैतानाक नाका. सैतान आमकां तुका म्हाका जावं कोणाक भियेना. जेजूक सुद्दां तो भियेना. तो फकत कोणाक भियेता, कोणाक भियेता, सैतान कोणाक भियेता, देवाच्या उतराक. तुज्या उतराक आमी जें तोंडानसान भावार्थाचें उतर भावार्थान उलयता पळय ताका तो भियेता. आमकां मनशाक सुद्दां कोण भियेना, हें करिना. तो फकत जाणा मातशें तुका कितें भेकणयलो न्ही, भिरांत घाली की तूं जर सकयल पडलोय जाल्यार तुका तो सारको तो हूक घालता. नुस्त्याक आमी हें करता न्ही, फिशींग करता न्ही, गोरोंक वेता तेन्ना कशें करता, एकूच तो इल्लें उडयता येदो हें केदें पासून नुस्तें बरें ताका फासवता न्ही. त्याच भाशेन तो भेट आमकां उडयता. आनी एकूच तूं अहो आहाय, तुजो घोव अहो कोत्ता, तुजो घोवान तुका अहें म्हणलें, तुज्या चेड्यान तुका तोहें म्हणलें, तुज्या देरान तुका अहें म्हणलें, हें करून तो कितें करता सगलें तें तुज्या हातून घालता. आनी मागीर आमी कितें करता, आमी रॉंग उतरां उलयता. तींच उतरां सगलीं आमच्या जिवितांत पोत्तून ती कितें करतात आमचे आंज बोडवे तांकां हें जायना, तांकां पावर मेळना. कित्याक ती रॉंग उतरां ते घेनात. ते रॉंग उतरां पयस रावतात. आमी जेन्ना ताचें तशें करता न्ही सगलें हें करतात. हे पळय, फॉर द स्क्रिप्चर्स से ही वील ऑर्डर हीज एंजल्स टू प्रोटेक्ट एंड गार्ड यू एंड दे वील होल्ड यू अप with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. कितें सांगता ताणें ते स्क्रिप्चर, ही वील ऑर्डर हीज एंजल. कोण ही म्हणल्यार कोण, जेजून तांकां दिलेलें आहा. तांकां आंज बोडव्याक ऑर्डर सोडलेली आहा. जशें ते VIP ऑर्डर आसता न्ही, तांची म्हणून व्हडलो कोण आसता तांचेहून ते सिक्युरिटी असतात पळय, त्याच भाशेन ते एंजल तांकां तांचो व्हडलो सारको तांकां ट्रेनींग दिलेलो आहा. त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तानूय तांकां अशें नेमलेले आहात, तांकांय ट्रेनींग दिलेलें आहा, तांकांय सजमूण दिलेली आहा. तांकां कशें कितें करपाचें पळय तें सारकें तांकां शिकयल्लें आहा. त्याच भाशेन आमकां हे एंजल्स दिलेले आहा पळय ते जण एकले त्या सिक्युरिटी गार्डा भाशेन प्रोटेक्शन दिलेल्या भाशेन तांकां. आनी आमी ताचे मदें सोण एकल्याक आमकां ताणें आपले सगळे भितर सेंटराक दवरलेलो आहा. ताच्या शिल्डान ताचे सगलें ताणें आपले जी शिल्ड वॉट कोंकणीन कितें म्हणटात, धाल ताणें आपली सगलीं आमचे मदें घालून, हे तरी मनीस ताचे VIP कोण मनीस, पूण ताचे आपले सगळे प्रोटेक्शनाचे हे सारकें ताणें घालून ताचे आमकां मोदें ताणें दवरलेलें आहा. जेन्ना आमी तोंडान सावन उलयता आनी सगळे विस्वासान दवरी ताचेर देवाचेर विस्वास दवरून ताचेर दुबाव धरिनासतना कसलेंच कांयच हें करिनासतना कसलेंच ताचेर समज जातलें ना जातलें भावार्थान जर आमी म्हणीत म्हज्या जिवितांत जेजून कितें घडोवन हाडलां तें हांव तुजें दिनवासता तुका वाखाणटा. जें म्हजें आहा तें तुवें म्हाका दिलें म्हणून हांव तुका सिस्टर कोंकणीन मातशें वाचताय प्लीज. थँक्यू. तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो आनी आनीक एक सुवातेर तुजो पांय फातरार आदोल ना जावंक
ते तुका आपल्या हातांनी उखलेवन दवरतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. कितले पळय जेजू देवान आमचे पासत बरोवन दवरलेले आहा. तो केन्नाच म्हणटा आपण तुमकां सांडचो ना. कितलें कितें येवं, आज बोडव्या उद्देशी ताणें आमकां सांगलां, तो कोणूय तुका कितें, तुका कसलें कितें कोण तुजें कितें वायट येवं, दुयेंस येवं, पिडा येवं, कितें तुका कितें येवं, तुका कसलें कितें आहा पळय तें, जेन्ना तूं विस्वासान भावार्था उद्देशी सोद मानतलोय आनी म्हजेरूच विस्वास दवरतलोय आनी तोंडान सावन म्हणटलोय, आर्गां तुका जेजू, जें कितें म्हजें विरुद्ध आहा तें तुवें सगलें खुर्सार व्हरून तुवें म्हाका नवें जिवीत दिलेलें आहा. तूं तुज्या आज बोडव्यान सोडून म्हाका सगलें धाडून तांकां तुवें सांगलाय. तांचे उद्देशी ते म्हाका तूं तांचे उद्देशी तूं म्हाका कसलेंच कांय वायट जावंक दिवचो ना. कितलेंय तुजे कुशीक पडो, तुजे फॅमिली कुशीक पडो, तुज्या घोवा कुशीक पडो, तुज्या चेड्या कुशीक पडो, तुका कितें इशू आसा, तुजो चेडो शिकोना, कांयच ना, तें सगलें तें भायर आहा. जेन्ना आमी ते धालीचे भितर आहा, ताचे भितर आहा, भावार्था उद्देशी सोत मानून आमी त्या उतरा उद्देशी जें कितें ताणें आमचे पासत केलां ताचेर नियाळ करून रात दीस ताच्याच उद्देशी देवाच्या उतरा उद्देशी आमी चलत, मोगान चलप, दुसऱ्यांक एकामेकाक बोगसवणे दिवन आनी कोणाचेच कांय वायट करिनासतना, वायट विचार हाडिनासतना जेन्ना आमी आमच्या तोंडान सान सोमी जेजू क्रिस्तान सोमी दोनी म्हणून मानून घेवन ताचे उद्देशी आमी चलतले, तेन्नाच आमकां सगलें आमचें जे व्हड व्हड मिलाग्री जें कितें ताणें भासयलां तें आमकां तें आमच्या जिवितांत मेवतलें. नाजाल्यार आमी कितें करता, केन्ना आतां खूब जाणां कितें आमी पळयता कितें करून कितले कितले येतात हांगासर, मागीर कितें करता देवाच्या उतरान रावनात. मागीर म्हणटा ब्रदर मातशें म्हाका यो आमगेर ये आमगेर. आमी लास्ट विकान 2 वीक जालें सिस्टर तूं आयलेली न्ही. वय 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 आपणाचें मन स्थिर ना, आपणाचें कितलें दिसता. आमी कितें करता, दिसता ताचेरच विस्वास दवरता न्ही. आमी आंज बोडव्याक कांय पळोवंक ना न्ही, पूण आमी सत मानता देवाकूय आमी पळोवंक ना, पूण देवान दिले आसा सगळे आंज बोडवे. देव आमचे पासून मेला, देव आसा आजून पासून तो जिवो आसा आनी तो आमचे भितर रावता पळयत आत्म्या उद्देशी म्हणून आमी सत मानता, आमी ताचेर विस्वास दवरता. आनी जेन्ना विस्वास दवरता तेन्ना आमचे कडेन जे आमचे आंज बोडवे आहा आमची उतरां येतात ते घेतात, आपले देवा कडेन वचत. देव आमचें कितें करता, जेजू क्रिस्त आपल्या पांयाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमचे पासत इंटरसीड करता. जें कितें आमी मागता तें आमकां मेवता, ऑलरेडी दिलेलें आहा, मेवतलें न्ही मेवल्लें आहा, आमचे भितर आहा. मिलाग्री पेकोवणी कितें आहा, जें कितें आमचें बरेंपण सगलें आहा, हुस्को ना खोती ना तें ना आमकां दिवं. जॉय पीस हॅपिनस हें सगलें फकत आमचे भितरूच आहा. आमी खंय कश्टावता दिसता ताचेर हें करून न्ही, आमी कितें मातसो आडकोय आयली जावं आमचें खंयचें काम जायना गव्हर्मेंट ऑफिसान, म्हजें काम घराची कसलीं कागदां जायना जावं कसलें कितें जायना, आनी कसलीं जायना कितें जायना, आमी सदां तेंच 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 घेवन बसता. आमी केन्ना आमच्या आन बोडव्याक कामाक लायता, तांचेर आमी तांकां मागता, तांचे पासून आमी मागता जें कितें येता तें. तो हांवें पळय थिंगासर तो त्या दिसा म्हाका तालांव पडटलो आसलो, हांवें जो तालांव घेवपा हिंगासान हांवें ऑलरेडी पयलेंच केलें प्रोफेसाय की म्हाका आरटीओ शुअर मेवतलो, हांवें मनान म्हणलें. आनी तें कितें जालें, मनांतलें सारकें म्हज्या जिवितान घडोवन आज घडोवन आयलें आनी फुडें आरटीओ हांवें कट मारलो. म्हाका हांवें नको हांव कितें केलें जाप करून पळयलो आनी सामको म्हाका दिसता तें आंज बोडवे म्हजेच आंज बोडव्यांनीच तें म्हाका सायडीक व्हेलो. तांकां खबर आसली तो मास्तर आहा, नाल्यार तिका ताच्या फुड्यान गेल्लोय जाल्यार आमी ट्रिपल सीट ठुर्र थिंगाच भितर गेलो भायर गेलो. आनी कितें जालें, आंज बोडव्यांनी आपलें काम केलें न्ही. कित्याक हांवें स्वत मानलें, हांवें ताका पयलेंच ब्लेस केलो, ताचेर आशिर्वाद घालो, ताचेर म्हळें ताका जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो ताचेर आहा आनी ताका मागला आय ब्लेस दीस पर्सन, ही इज अ गूड एनॉयटेड पर्सन, गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड हिम अँड सेट हिम कंप्लिटली फ्री, ही वील नॉट गिव मी एनी फायन, ही विल नॉट फायन मी. कितें केलें हांवें, देवाचें उतर स्वत आनी आंज बोडव्याक म्हाका म्हजें हें करून गेलो, तें सगलें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें. नाजाल्यार म्हाका तालांव आसलो. त्याच भाशेन आयज काल आमी कितें आमी आतां शिकता हिंगासर, आमकां खूब ताळणे येतात. म्हाका आमी पळय आमी तेंच उतर उलयलें न्ही, आमी शिकता म्हण जायना, आमच्या सटाकून येताच तें, पूण आमी आमकां चतूर रावंक जाय. खंयी उतरां आमी उलयता, कितें आमी उतरां आमी उलोवंक जाय, देवाच्या उतरान आमी सदांच वेळ सारूंक जाय, देवाचें उतर आयकोंक जाय. त्याच बरी जें कितें आमी करता
जें कितें आमी आमच्या तोंडांसान उच्चारता तें सगलें आज बोडव्यो वचोन सगलें तांच्यांनी तसलें नेमून दवरलेलें आहा तें सगलें आपलें काम करतले. आमी दोळे बंद करपाचे, जेजू क्रिस्ताचें कितें केलां पळय, जेजू क्रिस्तान आमकां बासयलां ताचेर विस्वास दवरपाचो. अनभावात हाडपाचो ना, दुबाव हाडपाचो ना. दुबाव जर आमी घेवन बसलीं जाल्यार दुबाव उद्देशी आमची सगलीं जी कितें आहा पळय तें आमचे कडेन जें सैतानाक तेंच जाय आहा. दुबाव दवरपाचो, कितें आनी कितें वायट आहा ताचेर नियाळ करपाचो, आनी कसलीं उतरां काडपाचीं, कोणें कितें केलें तें मागीर आमी सगलीं थिंगा बसलीं की येता आमकां सगळे विचार. म्हाका येताले तशें पयलें, सगळे येताले. जेन्ना हांव देवाचें उतर ना, दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार नासलो, दुसऱ्याचें वायट करतालो, कोण म्हाका फुडल्यान दिसलो देखून जाल्यार ताका हांव कितें कितें उलयतालो, तेन्ना देखून म्हाका सगलें जातालें. सगलीं दुयेंस पिडा म्हजे भितर आसली. आवय, 4 दिसांनी 6 दिसांनी डॉक्टरा कडेन, घरा कडेन रावतालो, 4 दिसांनी कामाक वतालो, परतून घरा रावतालो. हें सगलें जातालें 7-8 वर्सां पयलीं. आतां जायना. कित्याक जेन्ना भोगसवणे उद्देशी आनी म्हजीं उतरां जीं हांवें देवाच्या उतरां प्रमाणे चलयलीं आनी म्हजीं उतरां हांवें बदललीं आनी फकत म्हज्या आंज बोडव्याक जीं कितें उतरां तांच्यांनी वचोन सगलें जें हांवें सत मानलें, म्हजीं उतरां बदललीं, म्हजी सगलीं म्हज्या मनाची नवसणी केली आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे म्हजीं उतरां हांवें चलयलीं. म्हज्या आंज बोड्यांनी वचोन जें कितें म्हाका जाय, म्हजे भितर जें हिलींग आसा पळय, कोणी आहा, म्हाका सगलें बरेंपण आसा, सगलें जें ताचें जेजू क्रिस्ताचें आहलें तें म्हजे भितरलें म्हाका उजळून ती मोहिमा, जेजूची मोहिमा म्हाका दाखयली आनी मिलाग्री म्हज्या जिवितान व्हड व्हड घडोवन म्हाका दाखयल्यो. तीच मोहिमा आयज पासून हांव अनुभवतां आनी तीच म्हज्या जिवितान घडोवन आयज पासून येता. गेले फावटी म्हाका डेंगू जालो, आमकां तो कशें हें जातालो सांगतालो तेन्ना जालो, खूब तेंप जालो, 5-6 म्हयने जातले. तेन्ना आतां सगलें हें जाल्लें न्ही, डेंगू जाल्लो, डेंगू करून तें कितें केलें आमी, डेंगू कितें जालो, आमी ताका हें दिलो न्ही, आमी ताका अधिकार दिलो डेंगू करून. आनी तशेंच जालें, म्हाका येतालो जोर येतालो, आंग वतालें, कितें कितें जातालें, कितें बरें दिसनासलें सगलें करून. हांव कामाक सावन भायसान येतालो, परतो न्हिदतालो, भायसान येतालो, परतो न्हिदतालो सकाळीं. आनी 2 दिसांनी परतून आमगेर आमचो एक सोयरो येयलो, ताकाय सेम सिमटम्स जाताले, सेम. कोणाक, ताका. ताणें कितें केलें, म्हाका सांगलें अहें 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 हें जाता आनी म्हाका पळय सैतान दाखयता. तें पळयल्यार मरे सेम तुका पांय वोवतात, हात वोवतात, तुका जेवण नाका, तुज्या पोटान दुखता, तुजी तकली फोडटा, मान वोवता, हिंगासर दुखता, आख्खी हाडां बाडां फोडटालीं. हांवें कितें केलें, हांवें त्या वेळार कितें केलें, सैतानाक आपयलो, कितें केलें, तुमकां कितें दिसता, प्रेज गॉड, हालेलुया, आर्ग जेजूक, हालेलुया, प्रेज गॉड. कितें केलें, कितें केलें. आतां दुयेंस पिडा कितें, वायरस कितें आसता. आतां लॉकडावनाच्या टायमार लोकांनी कितें केलें, वायरस करून कितें केलें, ताका देव केलो आनी देवाक सकयल फाटी आनी हाका वयर उबारलो. देखून कितलीं जाणां भिरांती उद्देशी लॉकडावनान मरून गेलीं. भिरांतीन कोण करतालो, हे सगळे आहा पळय, सॉरी हांव म्हणी हें करिना, पूण जें कितें आहा आयज काल चलता पळय तें सगलें बिजनस, तेंचे बिजनस चलोवंक जाय न्ही. सो लोकांक भिरांतीन. सो मागीर तूं डॉक्टरा कडेन वता, डॉक्टर तुका आनी कितें दिता आनी आमी कितें करता, डॉक्टराक कितें करता, एक उतर सांगलें ताका मागीर वयर दवरता. ताका देव केलो सगल्यांनी. देखून आयज काल कितलो लोक नाश जालो. बरीं देखून बरें तरणाटी भुरगीं, तरणाटी बायलां, बरीं भलायकेन भरलेलीं, फकत खोंकली येताली, थोंड नाक व्हांवतालें, खोंकल्यान नाक व्हांवतालें. आमकां आतां 20-25-30 वर्सां पयलीं जायनासलें, आतां जायलां हें कोणें घडोवन हाडलां, जेजू क्रिस्तान देवान सगलें पयलें जें कितें नासलेलें सगलें करून आदीं फुडें दवरलेलें आहलें. आमची पेकोवणी, आमकां जें कितें जाय पळय तें आमच्या वायट उतरां उद्देशी जें आमी कितें केलें ताका दिवन सगलें तें आज बडें तांकां हें केलें न्ही. हें रॉंग हें आसलें पळय, चुकीचें हें आहलें पळय, तांकां आमी सगल्या वायरसाक आमी आमचे भितर घेतलो सगल्यांनी. आमीच अशीं न्ही, आमी पयलीं भियेल्लीं ना न्ही, सगल्यांक भिरांत आयलेली. एक 15 दीस जाले, जशी आमचो ब्रदरीन प्रिचींग स्टार्ट केलें, आमी रात दीस चालू केलें आनी कसो आमकां भावार्थ आयलो देवाचें उतर आयकोन. तेन्ना मागीर आमची भिरांत सगली गेली. आमीय रावल्लो 15-22 दीस, कितें भायर सरो नासलो, भायर सरोंक ना. आमकां कांय खांक नासलें उपकारता, जीव आहले आमी कितेंय करीन, बाबा साहेबा हांव चालवार घरा कडेन चादर घेवपाची, बसपाचो, प्रेज गॉड, 9-10-11 वरांक उठपाचो, तेंच काम करपाचें. रातीक न्हिदलो, रातीक सुद्दां
केन्ना 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 कोण सांगताले अमकें हें जालें तमकें जालें हें जालें तें जालें तें जालें उलयताले लोक न्ही. पूण मागीर जसो देवाचें उतर आमकां ब्रदरीन स्टार्ट केलें प्रिचींग ऑल ओवर सगल्यांची हें बंद, सगळ्याचे पसरे बंद. ब्रदर जॉन्सनाचो ओन्ली पसरो फ्री ओपन. कसलो पसरो? देवाच्या उतराचो. देवाचें उतर पसरो म्हणजे सॉरी पूण म्हणजे देवा ताणें कितें केलें आपलें शॉप बंद करूंक ना न्ही. पसरो शॉप कहें अशें हें जालें न्ही. बाकीचीं सगळीं शॉपां सगळीं कितें कितें तुमकां खावपाचें जेवपाचें सगळें बंद. लोकांचे गोड दिव आतां बंद आसतलें 2 म्हयने म्हणून लायनीक लावन ह्यो देवळ्यो पोतयो भरून भरून जायना तरी घोव बायल आनी भुरगीं इतल्या म्हयन्याच्यो म्हणजे कितें सदां काल तांकां पुरो कहें भिरांती उद्देशी सगळें हें आमकां भिरांत जावन आमी आयज काल भिरांत घेवन आमी सगळें आमच्या स्वता जिवाचो आमी आमचे वायट दुयेंसां पिडा आहा पळय तांकां आमच्या जिवितान आमी करून घेता. हिंगासर म्हणलां न्ही सगळें करून ताचे एंजल्सांक ताणें दिलेलें आहा. आंज बोडव्यांक आमकां आंज बोडव्याक आहा. जेजू क्रिस्त स्वता आमचे भितर आहा. आमी फकत उतरां उलोवंक जाय. भावार्थाचीं उतरां भिरांतीचीं उतरां आमकां दिवंक ना. उडोर पळयलां न्ही 2 तिमोथी 1:7 आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आमकां कसलो दिला? घोटायेचो. आमचे भितर स्वता पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्त स्वता आमचे भितर वस्ती कोत्ता. आनी ताणें सांगलां जो आपूण तुज्या कडेन सदांच आसतलो आनी तुका केन्नाच सांडचो ना. ना तुका कसले त्रासान घालचो ना. ना तुका कसली दुयेंस पिडा येवची ना. ना तुजेर कसलेंच कांयच वायट येवचें ना. तूं कितलेंय सुद्दां कितेंय जावं तुजे सायडीक जर 1000 आनी एक सायडीन जर 10,000 सुद्दां पडले जाल्यार तें कसलें दुयेंस पिडा वायरस तुजे कुशीक येवची ना. हें ताणें आमकां भासयलेलें आहा. आनी तो जर आमचे भितर आहा जाल्यार आमकां भिरांत कसली आहा? आमकांय आसली भिरांत. सॉरी आमी म्हणिना कित्याक आमकां जेन्ना आमकां समजून नासली देवाच्या सारक्या उतराची जें कितें आमी कोत्ताले ती कशी कोत्ताले भिरांती उद्देशी. आनी आमकां भिरांत येताली 15-22 दीस जाले आमी थंयच रावलीं घरा कडेन भितरूच करून हालो ना जालीं. भिरांत न्ही. कोणाचें कितें येत हें कितें जशें देवाचें उतर स्टार्ट जालें पळयत आत्म्यान आमकां दाखोवन दिलें सत कितें कोण कितें कहें कितें खंयसान खंय आहा. आपूण कहें कितें 2024 वर्सा 2023 वर्सा पयलीं 23rd to 22nd कितें तरी आयिल्लें न्ही 2022 2-3 वर्सां 3-4 वर्सां जालीं. सो त्या टायमार सावन आमकां गमलें न्ही जेजू क्रिस्तान हे जो वायरस आहा ती आदींच फुडें नाश करून दवरलेली आहा. आमी ताका घेवन नाचपाची गरज ना. आमकां जेजूक घेवन नाचपाची गरज. आमकां रिजॉयस सगळें हें कर. मागीर आमी स्टार्ट केलें देवाचें उतर गमना फुडें आमी खंय भिरांत आहा. कोणूय यो कितें लांग कोण शिंकता कोण कितें आमकां हें ना. ब्रदर स्वता टेस्टिफाय कोत्तालो कोणाकोणागेर जे कोणाक कोवीड जालेले थिंगा वचोन ताचे बरोबर बसोन च्या पिवन तांचे बाराबर आनी ती म्हणटाली तुका कांय येना. ताका खबर आहा न्ही तो जाणो ताचे भितर जो आसा पवित्र आत्मो आमी पयला उडोवन न्ही सिस्टरीन सांगला हें केलेलो जो म्हजे भितर आसा तो ह्या वायरसाच्या आत्म्या परस एकदम बोलीस. म्हजे भितर आहा तो पवित्र आत्मो जाल्यार म्हाका भिरांत कित्याक जाय? खंयसान हांव भियेतां? कित्याक भियेतां? कित्याक ह्या संवसाराची जी उतरां आहात जो कोण येता आमकां कितें आनी सांगता पळय ताच्या उद्देशी आमी तें देवाचें उतरां आमच्या तोंडांसान आमी काडिना. देवाच्या उतराचेर आमी चलोना. आमी कितें करता ह्या संवसारान कोणें कितें सांगलें तो हो जालो ताका थिंगा मागीर तो ताच्या भिरांत तोहेंच सेम जालेलें थिंगा पयलें. सगळीं लोक कितलीं बरीं बरीं मनशां बरे बरे तरणाटे फटाक कित्याक भिरांती उद्देशी हार्ट एटॅक ब्रेन हॅमरेज कित्याक भिरांती. डॉक्टरान सांगलें तुका हें कोवीड जालें. म्हज्या काजनाकूय सांगलेलें एक पाट जालें कितें प्रेज गॉड थँक्यू जिजस. म्हजो काजन भयण आनी ताचो चेडो व्हडल्या चेड्याक ताका कितें जालें थंडी जालेली आनी तो हेल्थान गेलो चॅक करपाक. ताका कितें जालें कोविडाच्या टायमार ताका गेलो चॅक केलो टेस्ट केलो आनी सांजचो या म्हणूं लागलो रिपोर्ट व्हरपाक. आनी ना सांजो तुका फोन कोत्ता रिपोर्ट हें करून. दुसऱ्या दिसा सकाळीं 11 सुमार फोन केला आनी सांगला हां तुका कोवीड जाला तूं सायडीक राव. तांकां कितें जालें भिरांत. आनी त्याच टायमार हांव पावलो आनी हांव येवन वचोन आसलो तांगेर. मागीर खूब दिसांनी कोवीड चालू आसलें लोक भोंवताले मागीर हें करून हांव गेलो थिंगासर. आनी तितल्यान म्हाका मागीर त्या कजन भयणीन सांगलें हें हें आहा. पयलें सांगूं भियें लागलें मागीर सांगूं लागलें हें हें. हांव म्हणलें कोण सांगता काय म्हणलें तुका. तो रिपोर्ट म्हणलें तुजो चेड्याचो न्ही म्हणलें बाबाचो न्ही म्हणलें तो आनी कोणाचो रिपोर्ट म्हणलें सैतानाचो रिपोर्ट म्हणलें. तो म्हणलें 2023 वर्सा पयलीं मेलेलो आहा ताका जीव ना. तो ताका जीव सुद्दां ना. ताचे भितर आहा पळय तो पवित्र आत्मो चड बळीस त्या दुयेंसावन त्या वायरसावन. आनी ताका सांगता आनी हांवें पळय म्हणलें सांज म्हणसर म्हणलें तुका फोन कोत्तली ती तो रिपोर्ट रॉंग आहा म्हणून. आनी हांव आयलो आनी ही भिरांतीन आहात तेगाय आहा तो भितर रुमान आहा चेडो आनी हें एका रुमान आनी एका रुमान तो लॉक केला भितर रावला.
हांव सांजचो गेलो पोत्तून 8 सुमार 7:30 8 सुमार पोत्तून सकाळीं गेलो. सांजचो गेलो, सांजचो सांगूंक लागले हय तुवें उलयलें तें सारकें. कितें जालें? कोही उलयलें भावार्थाचीं उतरां. म्हाका खबर आसलें, हांवें जो त्याच टायमार ताच्या वांगडा ताका सांगलेलें वय 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 लोकांकूय जाला तोच जाय करतलो. जेन्ना आमी ताका तोंडान स्वता आमी दिता पळय ताका अधिकार, तो अधिकार तो आमचेर घेता. कोण? तो मेवा आत्मो. पळयत आत्म्याक न्ही, तो मेवा आत्मो. सो हांवें कितें केलें, अशी कितल्यो गोवायक्यो. जसो म्हाका डेंगू जालोलो तेन्ना आयलो आनी तो आमकां सोयरो म्हणूंक लागलो अहें अहें. आनी म्हाका सयतान दाखयता सगळे सिमटम्स. कित्याक तुका म्हजें आंग फोडटालें, तकली जड जातालें, हाडां फोडटालीं, जेवंक नाका आसलें, 2 दीस जेवंक नासलो, इल्लें जेवतालो आनी जेवंकूय नाका आसलें. आनी तेणें सेम सांगलें म्हाका तेणें. आनी कितें जालें आतां भिरांत येवपाक स्टार्ट जाली न्हू. म्हाका सयतान दाखयता. हांवें त्याच वेळार म्हणलें, हांव म्हणलें तूं स्वत मानिना, तूं म्हणलें फोटींग. हांवें म्हणलें स्वत मानिना तुजेर म्हणलें. जेजू क्रिस्तान म्हणलें म्हाका पयलोच आदी फुडेंच 2024 वर्सा पयलो म्हाका तेणें पेकोणी फावो केल्या. हांव ताचे उद्देशी बरो आहा. म्हजे भितर कसलोच कांय हें ना, वायट ना, कसलो डेंगू येवचो ना, कसलो टेंगू येवचो ना, खंयचीच दुयेंस पिडा म्हजे भितर ना. आर्गां तुका जेजू, तुवें सांगलाय, तुवें भासयलाय, हांव तुजेर स्थिर आहा, हांव तुजेर विस्वास दवरतां आनी तुज्या म्हज्या विस्वासा वरवीं जें कितें दिसना तें म्हज्या जिवितांत घडोवन आयलें म्हण हांव स्वत मानतां. आनी आर्गां तुका दितां, आर्गां जेजू तुका म्हजे भितर कांयच ना. हांव मनीस रावलो आनी कितें केलें, जिबेचे देणे हांव रात दीस चालूच आसतालो. पूण आतां पळयात आं, जेन्ना तुमी कोत्तात जें केन्ना वायट आसता कितें आसता पळय त्या टायमार तुमी जिबेचे देणे मागणें कोत्तात पळय तेन्ना सैतान भरपूर प्रेशर घालता. इतलो प्रेशर घालता न्ही तकली सुद्दां मॅड जाता. म्हणजे तुका इतलो प्रेशर येता की तुका मागणें सुद्दां करपाक जिबेचे देणे खंयचे तुका कांय दोळे बा सगळे बंद डाप थंयच जॅम पडटा तुका. मागीर परतून आनी बरें पळयता आनी जॉब जाता, आनी दोबरात तुका दूख येता, आनी कितें हें जाता, सगळें हें जाता. सो देखून कितें जाता आमकां, आमी कितें करूंक जाय, जिबेचे देणे वापरूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय आनी देवाचेरूच आमी भावार्थ दवरूंक जाय. फोकस ताचेरूच आसूंक जाय. जेजू क्रिस्ताक खुर्सार पळोवन कितें आसूं हांव फाटीं सोंचचो ना. एक पावल हांवें घालें, 99 कितें म्हणटा देव आपलीं पावलां. 99 जर इतलो पावर आहा की तुज्या एका स्टेप्साक पावर आहा. खंयच्या पावर आहा? ज्या भावार्थाचो 99 आहा पळय तो देव जेजूचो, ते आंज बोडवें आमच्या जिवितान आमकां तें जेन्ना आमी भावार्थान उलयता तें सगलें आमच्या जिवितान आमकां ऑटोमॅटिकली. आनी 4-5 दीस 3-4 दिसां भितर म्हजें सगलो जें कितें दूख हें आसलें सगलीं नाश जाली. खंय आहा? आजून पासून ना. आनी हांव डॉक्टरा कडेन वचोंक ना. डॉक्टरा कडेन गेल्लो जाल्यार तो सांगतलो आसलो ही टॅबलेटां घे, 1000-1500 टॅबलेटां दितालो आसलो म्हाका. ही इंजेक्शन मारतलो आसलो, हें घे सकाळीं घे, सांजे घे, तें घे तें घे. हांवें कितें केलें त्याच टायमार थिंगा कॅन्सल केलो ताका. हांवें स्वत मानूंक ना. हांवें म्हणलें हांव ना, हांव येसोना, हांव ना म्हणलें. तूं म्हजे भितर अधिकार गाजोवंक शकनाय. हांव तुजेर अधिकार गाजयता आनी तुका हांव हुकूम घालतां. म्हजे कुडीनसान वस. जेन्ना कुडीन उलयता आनीक त्रास जाताले म्हाका. सो आमी त्या टायमार कितें करता, अशींच सगल्यांक आमकां येता टायणी येताच आनी आमी येतल्योच. आमकां ताळण्यो जावं कितें कसलें कितें आहा हें तें कशें येता, रागा उद्देशी. जेन्ना आमी राग धरता जावं केन्ना आमी कोणा कडेन कितें आहा तो सगलें सैतान ते सगळे तुजे विचार तुज्या हातून घालता. मनांत काळजांत सगळें घातलें की ना आमी कितें जाता ताच्या ओज्या खाला खंयच्या सगळें हाच्या खाला आमी पोंदाक उत्ता. आनी आमकां मागीर वयरूय उठोवंक जायना, हालोंकूय जायना, दोलोकूय जायना. मागीर कितें करता आमी सगलें रडपाक बसता आनी मागीर आमी सांगता म्हाका हें जाता, म्हाका तहें जाता, म्हाका हें जाता, म्हाका तें जाता. आतां देवाचें उतर खंय वता? जेजू क्रिस्त हांव म्हणटा म्हजे भितर आसा. तेन्ना म्हजो जेजू क्रिस्त खंय वता? म्हजो भावार्थ खंय वता? हालता न्ही, त्याच टायमार हालता. आनी मागीर आमी सारकी ताळेन पडटा आनी मागीर सैतानाचो कब्जो आमचेर. मागीर आमी खाटीर, आमकां खंयचो स्ट्रोक येता, आमकां कितें कसलीं चिंतनां येतात, मान दुखता, खंयची तकली दुखता, खंयचें हें दुखता तें दुखता. तितलेंच करूंक एक उतर आमच्या देवाचें उतर सुटना. आर्गा तुका जेजू, तुज्या गायन तुवें वाचयलां, कितलें आसूं आमकां आयलेली ना अशें ना. कितलें कोणें हें करून. आनी एक टेस्टिमनी सांगता तुमकां आतां म्हजी. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. मागीर फुडल्या स्क्रिप्चराक या. फाटले कांय दीस फाटीं म्हाका दोळ्यान इन्फेक्शन जालेलें. किंट चाबलेली माकडाची आनी ती चाबतना खंय चाबली म्हाका दोळ्यान भितर हिंगा हें वायट हें आहा पळय ताका. आनी थिंगासो चाबप म्हणजे तूं जाणय एकदम डेंजर. संवसारान डेंजर पूण जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां कांयच डेंजर ना. आमकां तें कांय लागना आनी कांयच हें ना. आतां जालें कितें, इन्फेक्शन जालें, दोळ्यान आख्खें इन्फेक्शन जालें
आनी डॉक्टरा कडेन गेलो आनी दोळो सुजलो. पळयलो ना 2-3 दीस, तिसऱ्या दिसा येदो दोळो, हे दोळो हो आनी हो एका दोळ्यान पळयता. आनी आतां म्हणलें कितें करतलें, डॉक्टरा कडेन या, चल या. गेलो, डॉक्टराक दाखयलें आनी आतां डॉक्टर चॅक करता, घातलें हें केलें, हें पयस सकयल पळयलें कितलो वगत आनी यो भायर यो म्हणूं लागलो. येयलो, तुका इन्फेक्शन जालां म्हणूं लागलो. सारकें डेंजर म्हणूं लागलो. ताका दोळे घालूंक, दोळ्यान ड्रॉप्स दिता, ते ड्रॉप्स घाल. हांवें त्याच वेळार कितें म्हणलें, थिंगासर कितें केलें, ताका येवकार दिलो, इन्फेक्शनाक येवकार दिलो ना, पयस गॉड. हांवें त्याच वेळार ताका कमांड घालो डॉक्टराच्याच फुड्यान, थिंगासरूच, थँक्यू जिजस. आनी जिबेचे देणो वापरूंक लागलो आनी वापरले आनी म्हणलें, आर्गा तुका जेजू, हें म्हजें न्ही, योर रिपोर्ट रॉंग. आनी डॉक्टर थिंगासर बरयता. हांवें म्हणीत रावलो स्लो, लू म्हणून म्हणलें, व्हडल्यान न्ही, पूण तो बरयता थिंगासर हें करून. आनी हांवें म्हणलें, म्हजो मागणें काबार जालें. आनी 2-3 मिनटांनी ताणें दिलें हें करून आनी घाल. आनी एक ते 1 म्हयनो 1.5 म्हयनोय जावं शकता, नाजाल्यार 2 म्हयन्या भितर तुका एक जातलें हें करून. हांवें कॅन्सल केलें न्ही, हांवें स्वत मानूंक ना ताचेर, त्या रिपोर्टाचेर हांवें स्वत मानूंक ना. कित्याक म्हाका खबर आहा न्ही, म्हजो बोर तो देव जेजू क्रिस्त जो म्हजे भितर आहा, तो एकदम बलिश्ट ह्या इन्फेक्शनाच्या आत्म्या परस. सो हांवें तेच विचार करून तेच घेतले म्हजे भितर. काळजान सावन हांवें रिगयलें आनी म्हज्या तोंडान सावन उलयत रावलो. आनी जिबेचें देण चालूच आहा म्हजें. घरा कडेन आयलो, दोळो आहा तोहोच आहा. 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, 4 दीस जाले. 4थ्या दिसा सूज देंवली. ड्रॉप्स दिलेले, घातल्या, पूण तुमी तो हें करात, तो हें देवाचें उतरूय हें करूंक जाय. आनी कित्याक तुज्या भावार्था उद्देशी आहा, तुज्या भावार्था उद्देशी आहा. आतां केन्नाय कोणाक डायबिटीजूय आसता, जावं प्रेशर आसता, आनी कितें आसता. म्हजोय सगळें म्हाका प्रेशर डायबिटीज सगळें आहलें म्हजें. 6, 7, 8, 9 वर्सां पयलें सगळें म्हाका सोडून गेलें. कित्याक जे देवाच्या उतरान हांवें चलोन. आनी मागीर सगळीं टॅबलेटां मागीर हांवें टॅबलेटांय चड घेनासलो, केन्ना थोडी हाडटालो, घेतालो, मागीर सोडटालो. जाता तें जावं, जेजून सांगलां न्ही, हांव बरो जालो, विश्वास दवरतालो, पोत्तोय हें करतालो, तें करतालो. मागीर जशें देवाचें उतर आयकून सगळें सुटोन गेलें. त्याच परी कितें जालें, हांवें तो रिपोर्ट कॅन्सल केलो आनी थिंगासर घरा कडेन आयलो. दोतोरान कितें सांगलेलें म्हाका, म्हयनो तो 1.5 म्हयनो ताचे वयरूय जावं शकता. हांवें थिंगासर कॅन्सल करून आयलो आनी 5, 6, 7, 5, 6 एका विकाचे आदीं, म्हणजे सॅटर्डे, ह्या सॅटर्डे ते दुसऱ्या सॅटर्डेचे पयले फ्रायडे म्हजो दोळो सारको भरून आयलो. सगळें जे सूज आहली, तांबडेसण आहलें, सूज आहली ती सारकी सूज देंवली 8 दिसां भितर. कशी जाली उतरान, प्रेज गॉड. हांव कितें करतालो, हांव कन्फेस करीत आहलो. हांव सिम्पटम्स पळयनासलो, म्हाका खबर आहली जें दिसता तें थोड्या वेळा पुरतें, जें कितें आमच्या जिवितांत येता पळय तें थोड्या वेळा पुरतें. ताचेर हांवें करूंक ना. हांवें कितें केलें, म्हज्या दोळ्याचेरूच हें दवरूंक ना. म्हजो दोळो बरो आहा, जेजू क्रिस्तान म्हाका पेकयला, पेकोवणी फावो केल्या ती हांव आर्गा तुका जेजू 1 Peter 2:24 बाय द वुंड्स एंड स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आय एम कंप्लिटली सेट फ्री. जेजूच्या गाया उद्देशी, जेजूच्या मारा उद्देशी, जेजूच्या रक्तान म्हाका सगळें माखलां. आनी जें कितें म्हजें आहा तें सगळें नास जावन म्हाका बरी, म्हजें बरेंपण आनी म्हजें सगळी पेकोवणी म्हाका फावो जाल्या. हेंच म्हजें उतर आहलें. आनी 8 दिसां भितर, एका विका भितर म्हजी सगळी सूज देंवली. दोळ्याचें मातशें तांबडेसण आहलें, मातशें आहलें, ड्रॉप्स घाले. बाय एक 6-7 दिसां भितर सगळो म्हजो दोळो पॅक सारको आहा तोहो. थिंगासर म्हाका हें जालें, हांव हिंगासर रिट्रीट आहलें. त्या दिसा आयलो, सगळें हें करून रिट्रीट अटेंड केलें. मागीर 5-6 दीस हिंगा रावलो. सगळें नॉर्मल, कांयच येना. कहें देवाच्या उतरान स्थिर रावन. नाजाल्यार आमी कितें करता, जेन्ना आमी उतर उलयता तेंच कितें जालें, म्हजे आंज बोडवे गेले आनी देवा उद्देशी आनी ताचे उद्देशी जें कितें आहलें म्हजें तें तांच्यांनी आपलें काम केलें. तांच्यांनी प्रोटेक्शना भितर तें वचोन 8 दिसां भितर म्हजी पेकोवणी म्हाका म्हाका मेवली. जें म्हजें आहलें पळय तें हांवें कहें केलें, भावार्था उद्देशी आंज बोडवे देखून आमी सदांच आमी आंज बोडव्याक आमचें काम दिवंक जाय. आमी ताका हुकूम घालूंक जाय, आंज बोडव्यांक वसात, तुमचें काम करात, तुमी वसात. जें म्हजें सालवसां आसा, जें कोण कितें आसा, कोण खंयच्या संवसारान कितें आसा, तांचो सगळ्यांक सुटका फावो करून तांकां हिंगासर हे गरजेन हिंगासर हाडात, अशें आमी मागणें करूंक जाय. आमचें मागणें तशें आसूंक जाय. आमचें मागणें अशें न्ही की आमी हें जाता, हें पडलां सकलें आहा, तें सगळें सकलें आहा, हें नाका, तसलें ना आमचे कडेन. फुडलो हें पळोवया, साम्स 34:7 वाच सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जीजस. सजमता न्ही,
देवाचें सजमण मेवता न्ही, कितें कितें बरें देवा उतर आयकोंक जावं कितें बरेंपण सगलें न्ही आसा न्ही, सगल्यांक मेवता आमकां न्ही, आनी आमकां सजमण मेवता. आतां आमी खंय उतरां उलोवपाची आनी आमकां कितें करपाचें, आमच्या घरान कितें आडमळें आसा, कोण कितें कोत्ता ताचेर आमी तें उलयपाचें. म्हजो घोव आयकना, म्हजो भाव आयकना, म्हजी बायल अशी कोत्ता, म्हजो चेडो हो कोत्ता, आमी तें उलयपाचें की आर्गां दिवपाचीं? आर्गां दिवपाचीं देवाक, आर्गां दीत रावपाचीं. कितलें आसूं तुका दिसता ताचेर तूं पळोवपाचें, तुका दिसता ताचेर स्वत मानपाची गरज ना. आमकां देवान सांगलां कितें जें दिसना, आमी जेजू क्रिस्ताक पळोवंक ना, पूण आमी ताचेर स्वत मानता, ताचेर भावर दवरता, ताचेर विस्वास दवरता आनी ताच्या उतरां प्रमाणें आमी आमचे कोरण्यांनी घालता. तेंच आमच्या जिवितान आमी सुफळ जावन आमच्या जिवितान घडोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सिस्टर वाच मातशें. सर्वेस्वराची भक्ती कोत्तल्यांक ताचो दूत वेडो घालून राखता. प्रेज गॉड. कितें कोत्ता ताचो दूत? जेजूचो दूत. जेजूचो दूत. ताचो बॉडीगार्ड पळयले न्ही, सांगला तुमकां न्ही कितले बॉडीगार्ड आसता, पूण जेजूचे दूत आमकां कितले आहा, इतले हजारांनी दिलेले आहा. कितले आमी कितें उलयता पळय ताचो कितें कोत्ता तो जेजूचो दूत आमकां वेडो घालता. जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसणी कोत्ता, देवाच्या उतरां प्रमाणें आमी चलता, देवान कितें भासयलां तेंच आमी आमच्या काळजान आमी दवरता, आमच्या तोंडान उलयता, आनी जें दिसना जें त्या सायडीक आहा, दिसनाच्या त्या सायडीक आहा, तें आमी खंयच्या वाठारान हाडपाक हें कोत्ता, दिसता त्या वाठारान. जशी आमकां आतां आमी म्हणटा न्ही, आमकां म्हज्या गाया उद्देश म्हाका गाय आहा, म्हाका हें आहा, म्हाका तें आहा. पूण जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां 1 Peter 2:24 मागीर या ताचे कडेन, ताच्या गाया उद्देशी तुमी सगलीं बरीं जातेल्या न्ही. हें जर ताणें भासयलां, ही जर आमी आमच्या तोंडां उतरां उलयत जाल्यार ते आंज बोडवे जे सगळे ताचे धाल आसा पळय, ती सारकी ताचे धालेन आमी भितर आसा, आमी प्रोटेक्शनान आसा. जेन्ना आमी आमचो कोरार मोडटा जेजू क्रिस्ताचेर दुबाव धरून, आनी जें कितें तें आमी दुबावता, जें आमी दुयेंस पिडा जावं कितें आमी आमचे कडेन दिसता ताचेर आमी जेन्ना उलयता की हो कोत्ता, म्हजो हो आयकना, तेन्ना आमी कितें कोत्ता, ती धाल आसता पळय ती तुट्टा. आंज बडव्याकूय कांय करूंक मेवना. कित्याक? ताणें तुमकां सगळें पयलेंच आमकां दवरलेलें आहा. ताच्या सगळे धाली दवरून इतली ताची घोट आसता. फकत आमी आमची दुसरी चुकीची उतरां, पाड उतरां, जे आमच्या जिविताचे नाश करपाची उतरां उलोवन आमच्या स्वताच्या घरच्यांची आमी स्वता आमीच करून घेता. जाल्यार ना जाल्यार कांय करूं शकना न्ही तो. तो करूं शकता? देंवचार आमचे कडेन केन्ना येता? जेन्ना आमी देवा कडच्यान पयस वेता. देवाचो कडच्यान आमी देवाचो आनी आमचो संबंद पयस कोत्ता देवाचोच्यान. जशें इवेन आनी आदामान केलें न्ही, ताका देंवचार आयलो आनी तूं ताका कितें इवेक सांगलें, ह्या झाडाची तूं फळां खा, तूं देवाहून वयर जातलोय. आनी ताणें कितें केलें पळय, आतां ताका कहो देव सैतान येता कहो सारकें देवाचें उतर आनी ताचें उतर सारकें स्वत करून घेवन येता तो. आनी तुका अहें घोडयता, हय घोडयता, मागीर तुंय घोडयताय आनी कितें ना जाल्लें पळय तें तुज्या जिवितान तुंय तेंच करून घेताय. तुका नासलेलें दुयेंस सुद्दां तुका येता. जें कितें तुजे कडेन ना, तुज्या फॅमिलीन ना, तुजे कडेन घरान ना, तुमचे कडेन कांय ना, तें आमी उलयलें की कितें जाता, ना तें नाच जाता. आमचे कडेन म्हणटा ना, म्हजे कडेन पयशे ना, म्हजे कडेन हें ना, म्हज्या घरान सूख ना, म्हज्या घरान हें ना, देवाची शांती ना, कांयच ना. शांती ना खंयसान येतली? जेन्ना आमी आमची उतरां खंय आसूंक जाय. आतां आमचे आंज बडवे सगळे देवान घालेले आहा, आमी स्वता ताका पयस कोत्ता. जेन्ना आमी ती उतरां बंद कोत्तेले आहा आनी देवाच्या उतरां उद्देशीत कितें येवं, खंयसनूय येवं, आमकां तायणे येतल्योच, आडमेळ येतलेंच, दुयेंसां पिडा येतलीच तुमचे कडेन. खंय तुमकां नाडपाक पळयता तोच जावन आसा देंवसार. देंवसार तुमचे कडेन कहो येवपाक, तुमच्या घरान कहो रीक करपाक, तुमचे भितर कशी रीक करपाक, तो एक 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 जोपोन आसता. समज तुजे कडेन ती धाल आसा, देवाची धाल आंज बडव्यांनी घालेली, देवान तुमकां आंज बडव्यान घालून दवरलेली आहा, ताचे भितर तो कितलोय फायर मारूं, कितलोय बॉम्ब घालूं, कितलेंय कितें घालूं, खंयचोय कसलोय बाण मारूं, तूं जर देवाच्या उतरास घर बांदून रावलाय, जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हाजो सोमी आनी धोनी, ताणेन म्हाका सगळे वायटांसान पयस केला, सगळे वायटांसान म्हाका निवारला, आपल्या बळान बोल्ला, ताचे शक्तीन सगळो अधिकार म्हाका दिला. हांव जेन्ना तोंडानसान ते अधिकार घालता दुसऱ्याचेर, ताका अधिकार दिना, म्हजो अधिकार हांव स्वता म्हज्या जिवितान हांव चलयतां आनी ताका नाश करून ताका हुकूम घालता. त्याच वेळार तो सगळें तुजें कितें आहा
तें तूं बरें अनुभवतलोय, नाजाल्यार तूं त्रासा उद्देशी वायटा उद्देशी आनी कोहें कितें आहा पळय तें ताचेच उद्देशी आमी तोहीच जियेतले आमकां मागीर कांयच ना. आतां पयल्या न्ही कितलीं जाणां येतात सांगतात म्हज्या घरान हें ना, मागणें कर, हेच्या पासत माग, ताचे पासत माग, ताचे पासत माग. कित्याक आमकां सजमोण ना. तरी आसतना कितलीं जाणां म्हणटात ब्रदर हांवें तांकां सांगलें कितें, तूं देवाचें उतर आयक, मागीर आमी पळोवया लास्ट डे कितें आहा पळय तें. तूं देवाचें उतर बरे भशेन बसून आयक, नियाळ कर, आनी तें आहा पळय तें जेन्ना तूं न्हिदोंक वेताय थिंगासर तूं बस थिंगा आनी ताचेर नियाळ कर. आयच्या दिसा कितें शिकयलां, जेजू क्रिस्त तुजे कडेन कसो उलयला, देवाचें उतर कशें उलयता, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, देवाच्या उतरान आमी केल्या उपरांत आमी कशें कितें ताचेर जैत वता, आमच्या जिवितान आमी कित्याचेर जैत व्हरपाक जाय, कशी जैत व्हरपाक जाय तें आमी सगलें शिकता. बेश्टे रितीराक आयलीं, हिंगासर आयलीं बसलीं, आमचें मन खंय दवरलें, सगलें सैतानाक तेंच जाय. आमी एकदम बरीं मनशां, पूण फकत कितें आहा आमचें जर सैतानाक नाका. सैतानाक खबर आहा जें तें बरें बी तुज्या आमच्या काळजांत जण एकल्याच्या काळजांत जर रोयत आनी तें बरें पीक येत जाल्यार ताचो नाश जालो 100% म्हणटा तो खबर आहा तेका. आनी तो सारको काबार आनी ताका पावरूच ना. कितें देवाचें उतर जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान उलयत रावता, कितलें ताळणेले कितें आयलें जाल्यार त्या उद्देशी आमकां त्या बळा उद्देशी आमकां खंयचेच आमचे आंज बडवे आहा ते केन्नाच आमकां ती घालेलें आहा. ती धाल सैतानाक मोडूं शेकोच ना, मोडूकूच जावचें ना. इतली घोट ती कशी देवाच्या उतरा उद्देशी देवान आमकां उतर दिलेलें आहा. देवान सगलें आपलें जें कितें आहा पळय तें आमकां सगलें फाकारून आमकां बरें करून आपलें जिवितान दवरलेलें आहा. कोत्तलो न्ही, सगलें दिलेलें आहा. आंज बडयेन सगलें कोत्तात, फकत आमी तोंडान उच्चारूंक जाय. देवाक आमी तें उतरां घेवन देवा कडेन वचोन जें कितें आहा आंज बडवे तें सगलें जें दिसना तें हातूंतलें सगलें आमच्या हातून सगलें घालतात. तें भितर आहा व्हांवत्या उदकाची झर, देवाचें उतर, मोहिमा, आमचें ब्लेसींग सगलें आमचे भितर कसलें कांय वायट ना. वायट आसा ना, जेजून आमकां बरी रचल्या ना आपले सारकी. आनी जेन्ना आमी ताचे उद्देशी चलता त्या उद्देशी आमकां कांयच दुयेंसां जायनात. दुयेंसां येतात खंय, दुयेंसां येतात भिरांती उद्देशी. जेन्ना आमी एक उतर आयकता आनी आयकोन जसो भावार्थ कहो येता, देवाचें उतर आयकोन आमी आयकोन भावार्थ येता न्ही, त्याच परी जें हें संवसाराचें उतर, दोतोराचें उतर, वायट उतर, कोणें कितें केलेलें उतर तें आमी हें कोत्ता, कोयण्यांनी घालता आनी तें घेवन आमी त्या तोय भावार्थ आमचो वाडटा, अंध भावार्थ तोय भावार्थ वाडटा. आनी मागीर कितें जाता आमी अहीं जाता. कशीं जाता, आमचे कडेन हें जायना, म्हजे कडेन कांय जायना, तुजे कडेन कांय जायना अशें कांयच ना. देवा कडेन जायना अशें कांयच ना. देवान सगलें आमकां केलेलें आहा. 6 दीस ताणें आमकां जें कितें जाय घडोवन हें सगलें संवसारान 6 दीस आनी 7व्या दिसा तो रेस्ट केलें ताणें. कित्याक? सारकें न्ही? प्रेज गॉड. आमकां सगलें घडोवन हाडलां. बरेंपण, आमचें कितें जाय, जॉय, पीस, हॅपिनस, शांती, जें कितें बरी भलायकी, बरी सावत, बरें जेजूचे भितर आहलें पळय तें सगलें आमकां ताणें आमचे भितर घालून आमकां ताणें दिलां. आनी तो 7व्या दिसा स्थिर शांत. आतां फकत कितें आहा, आमी तें दिलेलें आहा पळय तें आपतात आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांसान सदांकाल उलोवन आमचे आंच बड्यो येतात आनी आपलें काम कोत्तात. आनी जें आमचें आहा तें आमचे भितर आहा, आमकां मेवलां, आमी तें घेवंक जाय. नाजाल्यार आमकां रडोन बसपाची गरज ना. तो हें कोत्ता, म्हज्या हातून अशें आहा, तशें आहा, तोहें आहा. ही केन्ना तुमकां आतां तुमी देवाचें उतर शिकल्यात, आतां हिंगासर फाल्यां तुमी घरा वेतेल्यात, जावं तुमच्या गांवांनी वेतेल्यात, तुमच्या सोयऱ्यागेर वेतेल्यात, तुमच्या ऑफिसांनी वेतेल्यात, जावं आनी खंय वेतेल्यात, कोणागेर वेतेल्यात. आतां तुमकां गमलें न्ही कशीं कितें उतरां उलयतात ती तुमी कितें करूंक जाय, तांकां करेक्शन म्हणजे कितें, तांकां शिकोवंक जाय. आमी कितें शिकल्या पळय ती, आनी तुमी तांकां गोवाई जावंक जाय. तुमी स्वता जेन्ना गोवाई जाता दुसऱ्याक, तुमचे गोवाई उद्देशी, तुमच्या उतरा उद्देशी तो पवित्र आत्मो तांकांय तांच्या जिवितांत जें कितें तुमी अनुभवलां, तुमकां कितें सुटका फावो जाल्या ती त्या मनशाच्या कसले मनशां खंयसरूय कसले वायटान आहात, दुयेंसान आहात, पिडेन आहात, तांकां 100% 1000% तांकां फावो जाली, तांकां सुटका फावो जाली म्हणून आमी सत मानया. कित्याक तुमचे उद्देशी, जशी म्हजी गोवायकी न्ही, आमी कितले पावटी. आनी एक तुमकां हांव गोवायकी सांगता म्हजी. एक पावट आमी किसान हांगा ओल्ड गोवा ट्रिपल सीट ऑल ट्रिपल सीट ते कांय जाणां
ओल्ड गोवा फेस्ताक म्हणजे गेलेली थिंगासर आनी रातची येतालीं अरावंड 7:30 कितें तरी 7:30 आनी ट्रिपल सीट आमी भोंवली फेरी भोंवली थिंगासर गेलीं सगळें हें केलें आनी आतां घरा येवपाक आनी घरा येता ट्रिपल सीट न्ही ट्रिपल सीट घरा येता गाडी बसल्या बॅगां घेतली कितें आहलें सामान दवरलें आनी फुडें चलता पावलें हायवेसान फुडें गेलीं पणजे वचपाक मेरशे थिंगासर थंय आहा थिंगा फुडें पावलीं आनी गाडी हालता आनी म्हाका तितलें येना आनी आमी कितें आहा आनी सदांकाल आमी सदांच जेजूक आर्गां दिता आनी आमी जिबेचे देणे वेता उठता बसतना खूंय वचो आमी सदांकाल जिबेचे देणे वापरता तेगाय जाणा आमी ती स्टार्ट करता आमी हें करता आनी चालूच आसता आमचें आनी आमी मागणें करीत आसता दुसऱ्या पासत कितें आहा पळय तें आंज बोडव्या वचोन आमचें सगळें जें कितें आहा रस्तो सारको केलो आमकां बरे भाशेन व्हरून बरे भाशेन हाडटा तें आमी मागणें करूंक जाय तांकांय आमी मागणें हें करूंक जाय दुसऱ्या पासत मागणें करूंक जाय आमी कितें केलें सगळें आमी जिबेचें देणें चालू केलें आनी पळय आं खिसान मेरशेसान फुडें ती हायवे आहा पळय थिंगासर गाडी आमची हालता कशी हालता फाटलो टायर पंक्चर जाला पूण पळय आंज बोडवे आमचो देव आंज बोडवे पळय कशें काम केलें आमी ट्रिपल सीट आनी रातची न्ही गाडी हालता पूण टायर आहा तितलोच पूण सकयल देंवोंक ना मातसो टायराचो हें आसलो पूण गाडी हालता पूण तशीच गाडी घेवन हांव सारको खंय पावलो बेतीं पणजे सावन पूल क्रॉस केलो आनी बेतीन आमचे ताचे म्हज्या मावड्या वेताले आमी तेन्ना फाटल्या दिसांनी थिंगा हिंगा वचोन थिंगा वेताले गेले आनी पळय आंज बोडव्यांनी आमकां गाडी सारकी टायर सारको हें जावन गाडी हालता अशी आनी सारको आमकां आंज बोडव्यांनी व्हरोन कितें केलें कशें केलें पळय आमी जिबेचे देणे आर्गां दीत आसलीं जिबेचे देणे सुद्दां आर्गांच जेजूक आर्गां दिवपाची तीं आर्गांच आमी जिबेचे देणे उद्देशी जेजूक आर्गां दिता गाडी गेली आनी तो टायर पंक्चर शॉप आसलो न्ही थिंगासर वचोन हिंगासर येतली करून गाडी सारको आख्खो टायर पंक्चर प्रेज गॉड वय सारको टायर पंक्चर थिंगा व्हरोन पळय हिंगासर हे शॉप हिंगासर फुड्यान ताच्या सारकें आं घडलेली घटना ही देवान आमकां तितले हेतून खूब म्हजे कडेन खूब टेस्टमनी आहात कित्याक जेन्ना आमी भावार्था उद्देशी देवाच्या उतरा उद्देशी आमी चलता आनी आमच्या तोंडान आमी सदांच जिबेचे देणे वापरता आंज बोडे आपलें काम करतात जाणा जात भाव भयणानो तुमकां कांय हें करपाची गरज ना फकत विस्वासा द्वारे आमचे विस्वास भावार्थ आमी आमच्या कोंड्यांनी घालूंक जाय आमी जाणो हांवें म्हणलें न्ही हांवें पयलें तरी आसतना गाडी म्हाका आनी हांवें म्हणलें आमी जाणो आमी सारके थंय पावतले खंय टायर पंक्चर शॉप आहा थिंगा आनी आमचो टायर आमकां कांयच जावचें ना जें तुवें उतर उलयलां आंज बोडव्यांनी तेंच घेतलें आनी आमकां तें प्रोटेक्ट करीत गेले सांबाळूत गेले आमचे बाराबर सगलें सारकें तें आमकां बाराबर तेंच्यांनी व्हरोन ती गाडी हालताली पूण तो कांयच जावंक ना नाल्यार टायर पंक्चर जावप म्हणजे टण करून आनी आमी 30-40च्या स्पिडीचेर विचार कर 30-40 स्पीड म्हणजे कितें सादी स्पीड न्ही 10-15 न्ही 30-40 स्पीड म्हजी सदांच आसता 30-40 to 50 स्पीड आनी आमी गेलीं थिंगासर गेले ठुस करून हें जालो टायर पंक्चर काडलो घरा गेले आर्गां जेजूक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें आहा कशें कितें जाता आनी एक गोंयकी सांगता तुमकां प्रेज गॉड म्हापशासान आमी मावडे वेताले कित्याक म्हाका आयज पळयत आत्म्यान कन्विन्स केलो की तुमकां सांगा कित्याक आमी जेन्ना जिबेचे देणे वापरता आमी सदांकाल आयजूच न्ही हय आनी हांवूय एकटो सुद्दां वेताना हांव जिबेचे देणे सद्दां वेताना हांव कितलो रातचो देखून ट्रॅवल करता 10-11 देखून केन्ना घरा वेताना लेट सुद्दां येता हिंगासर हांव केन्ना म्हजें कितें काम आहा करून 9, 9:30, 10 बासदी हिंगासर पावता म्हटल्यार आयज देखून ताच्या उपरांत पयलो म्हाका खूब एक्सिडंट बा जाल्लो खूब मनासान बा वाटयल्लो म्हाका पूण हे येवजण देवाची आसली जेजू क्रिस्ताची येवजण आसली कित्याक ताचें राज म्हाका चलयपाक ताच्या राज्यान म्हाका काम करपाक लागून ताणें म्हाका आयज सांबाळून दवरला आनी सदांकाल ताचें जितलें कितें आहा म्हजें तितलें सदांकाल ह्या फुडें जें ताणें ताचें काम खंय पावोंक जाय आतां आमी खंय आमकां दारां उकडटात सोलापूर कोल्हापूर येवशेल्यान खंय महाराष्ट्रांत येवशेल्यान जस्ट बेगीन चालू जाला कित्याक देवाची येवजणी देवान म्हाका वेंचून काडलेलो ताणें म्हाका सांबाळून दवरलेलो कित्याक ताचें एक दीस येतलो आनी खरेंच जें हांवें विजन केलेलें 7-8-9 वर्सां पयलीं की हांव देवाचें उतर परगडटलो आनी तें आयज हांव तुमच्या मुखार पवित्र आत्म्या उद्देशी ताणें म्हाका वेंचून काडून आयज हांगासर हांव देवाचें उतर तुमच्या फुड्यान परगडटां हांवें चिंतूंक सुद्दां नासलें म्हाका खबर सुद्दां नासली हांव इतलें हें करून देवाचें उतर आनी म्हज्या उतरा उद्देशी न्ही पूण देवाच्या उतरा उद्देशी पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हजेसून उलोवन जें कितें लोकांक जें म्हजी गोंयकी जावन म्हज्या जिवितांत कितें अनुभवलां तांकां आनीक पवित्र आत्मा तांकां हें दिता
जाणवाय आनी ताका ताचो पावर दिता, ताचो फावर, ताचो सगळें जेजू क्रिस्ताचें कितें केलां पळय तें म्हज्या पासून. आमी वेताले हांव रातचे 8:30 जाल्लीं आनी शुक्रारचें तें शॉपिंग करून बाजार हांगचे बाजार केली आनी हांव थिंगासर रावलो. 8:30 सुमार जालीं, 8:30 जालीं न्ही आनी कावोक. आनी आतां आमी कितें केलें, म्हापशां बसलीं गाडयेर, बॅग व्हडलें आसलें फुडल्यान बॅग टँकाचेर आनी दोगांय फाटल्यान. आनी आतां आमी गिफ्ट ऑफ टांग स्टार्ट करून आमी कालंगूट नागया पावल्या. नागया तुमी जाणा आसतलें, नागया आयकोन जाणा आसतलीं. थिंगासर ती शॉपां बा आहात थिंगा आनी कावोक थिंगा पयस लायट आनी कावोक. आनी आमी स्पिडीचेर वता, कितले 40-50 स्पिडीचेर, फास्ट आमकां घरा पावूंक जाय न्ही आतां. आनी तुका सांगू 15-20 गोरवां, 15-20 गोरवां आनी आमी मोदें येवशिल्ल्यान कितें जावंक फाव. प्रेज गॉड. कितें जालें तुमी सांगा, इमॅजीन करात. 15-20 जाणां देरेंपेत आयलीं, कांयच ना, सगलो आख्खो न्हितो, येवशिल्ल्यान दुसरो रस्तो, येवशिल्ल्यान ती शेतां आनी कावखानसान गाबा करून सगलीं. आनी आमची गाडी हिंगा, म्हाका खबर ना, हांव म्हजे दोळे बंद, गाडी थिंगा उबी आनी सगलीं 7-8 जाणां दिमया घालून आमच्या फुड्यान दिमयो घालून. प्रेज गॉड, हालेलुया. दिमयो घालून रावल्यान बसल्यान, दोळे कोट जाले 4-5 जाणां दिमयो घालून आनी सगलीं उठोन ढा करून धांवलीं. पूण आमकां आमच्या आंज बोडव्यांनी पळयत वतना देवान आमकां असली इतली साल्वार केली. कोही जेन्ना आमी देव जिबेचे देणे वापरता आनी जेन्ना तुजे भितर जो पळयत वता हा विस्वासान आमी सदां काल तेगाय आमी आयज पासून आमकां देवान कसल्या वायटानसान कसल्या हातूनसान सगळें आमकां बरे भलायकेन बरी सावदीन आनी आपल्या आंज बोडव्यांनी चवदेशी आंज बोडव्यांनी आमकां देवाच्या आंज बोडव्यांनी आमकां सांबाळून दवरून आयज आमी हांगासर देवाचें उतर परगडटा. प्रेज गॉड. कित्याक जेवण आयकल्यान ही ब्लेसिंगां आमकांच न्ही, ही सगळें तुमकां देखून जेन्ना तुमी विस्वासान सत मानून चलतल्यात आनी सदां काल जेजूक आर्गां दीत रावतल्यात, जिबेचे देणे वापरतल्यात, तेन्ना तुमी पळयात सदां तुमी सांगतल्यात येवन हिंगासर गोंयकी जावन तुमी स्वता गोंयकी जाताले हिंगासर. ब्रदर तुजी गोंयकी उद्देशी तुवें सांगलेलें पळय कहें कितें नाजाल्यार इतली 15-20 हें करून इतली लागीं आं सारकी हेचेर बसोंक जाय, येवन गाडयेर आपटोंकूच जाय 100%. हां पूण कोही आंज बोडव्यांनी तांकां पळय दिमयो घालून आमच्या फुड्यान 4-5 जाणां दिमयो ह्यो सायडीक आनी बाकीची सगलीं येवशिल्ल्यान. नाजाल्यार गाडी ही मोदी आनी गाडयेसान येताना गाडयेर बसोंकूच जाय आनी बसता न्ही. कितले फावटी पळयल्या तुमी, कोणाच्यो गाडयो एक्सिडंट जाता, कोणा गोरवां येतात, कोण आनी खंय येतात, कोण पेटे येतात, कोण सुणे येतात, कितें येतात. पूण आयज देखून कितले पेटे म्हज्या कुशीकसान वयतात, कुशीकसान वेतात, आजून पासून कितले जाण वेतात, म्हज्या गाडये कडेन येना. कित्याक म्हजे आंज बोडवे आहात, म्हज्या तोंडार सदांच जिबेचे देणे जेजूचे महिमा पळयता हांव. कित्याक जेजू हांव सदां काल म्हज्या तोंडान कितें करता, हांव देवाक आर्गां दीत आसता. थँक्यू जिजस. आनी मागीर म्हजें चालू आसता गिफ्ट ऑफ टांग्स. कितल्यो गोवायकी म्हजे दोंपरां पडलेले, म्हजेर गरम उदक उतलेलें, कांयच जावंक ना म्हज्या जिवितांत. कित्याक म्हजे भितर जो पळयत आत्मो आहा आनी म्हजे आंज बोडवे आहात ते तुका सदां काल तुजे बाराबर जेजून सांगला तुजे कडेन सदां काल जसो हांव पूण आहा तोहे ते तुमचे कडेन सदां काल रावतले. फकत तुमी ताचे कडेन तांचे उद्देशी तांकां तुमकां जाय पळय ते तुमी तुमच्या तोंडांसान उच्चारून हें करतात पळय, तेन्नाच ते वचोन आपलें काम करतले. आमी जर ताका कामाक लायना जाल्यार ते थिंगा बसलेले आसतले, टायमपास करतले आमचे भशेन. खंय या आयज खंय असो च्या पियोया, कितें रे आयज कितें जालें, कांय ना रे, तो आहा तो हें तें पयलें चलतालें. पूण आतां ना, आतां तें सगळें पयस जालें. आतां कितें आहा, देवाचें उतर, कोण फुडें येता ठाक बरीं बियां टाक अहें. आतां कोणा कडेन चापा चलना म्हजें. हांवूय आतां चपा करना आनी दुसऱ्या कडेन चापा हांव आयकोन घेना. आतां थिंगाच बंद करता, सगळें थिंगाच. तुका जाय तुजें म्हाका हें नाका, तुजें कितें जालें तें पयलींचें, तुजें म्हाका हिस्ट्री आयकपाचें ना. तूं हांव कितें सांगता तें तूं आयकता, हांव न्ही सॉरी पळयत वचपा म्हजे उद्देशी तुजे कडेन उलयतलो. तुका देवाचें उतर आयकोंक जाय, 2 उतरां 2च आयक, चड हें करपाचें ना. हांव म्हजें काम करतां, 1 जावं 2 बियें ताचें घातलीं, तें मागीर सांबाळपाचें, ताका कशें तुवें सांबाळून दवरपाचें, कितें करपाचें तें दोन एकल्याचें काम आसता.
कितें आसूं आमकां आडकोड्यो येतल्यो कितें येतल्यो म्हजे बोटीचेर वचपाचें जायना, म्हजे युकेची वीज हें जायना तें जायना, ग्रामलींग करपाचें ना, आर्गां दीत रावपाचें आनी सांगपाचें जेजू जेजू म्हजें सगलीं जें कितें आडमळे आहलें तें नास जावन म्हाका सगलीं डॉक्युमेंटां आयलीं, हांव बोटीर वता, रिगार वता, युके वता, म्हजीं कामां जातात, गव्हर्मेंट ऑफिसान म्हजीं कामां केल्लीं आहात सगलें तांकां पयलीं तुमी म्हाका हें करूंक जाय, तुमी तुमचीं उतरां आमी आमचीं उतरां उद्देशीत बोलूंक जाय. जेन्ना आमी आमचें उतरां बोलयतात तेन्ना आमच्या आंज बडयो वचोन सगलीं आपलें काम करतात. नाजाल्यार आमी जर आडकोळ घाली सगलें तें नाका नासाचें हें केलें पड्डो घालो ऑन भावार्थाचो जाल्यार आमी थिंगा तें जायान फांसोल्ले आसता न्ही, जायें आसता पळय आमी नुस्तें कोत्ता जाणा न्ही सगलें अहें घातलें की ना फाका फाकड्या अहीं 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 ती बाबडे आसतात कापे हें करून न्ही प्रेज गॉड ती बाबडे फांसोल्ले आहा तेच भाशेन तो ताणें घालून दवरलेलो आहा आमकां तो सकयल काडटा वयर काडटा सकयल काडटा वयर काडटा आमकां केन्ना भावार्थ आसता आमी केन्ना दुबाव दवरता आमी केन्ना हें करता तें करता मागीर ती सगलें पार पार पारा फस थिंगासर तहें जाता प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चड टायम जालो सॉरी प्रेज द लॉर्ड जेन्ना तहें जाता जेन्ना पळयत आत्मो जावं कितें कितें हें करून गोंयकी जावं देवाचें उतर न्ही तेन्ना ऑटोमॅटीक पळयत आत्मो न्ही आमकां कांय टायमूय गोमोंक दिना सो तुमी वाजयलें ना न्ही प्रेज गॉड कित्याक पळयत आत्मो आमकां सदांकाल आमचे बराबर आसा आंज बडवे आहा ते आमकां सगळे राखतात ते आमकां जेजू क्रिस्तान आपले जाणवायेन बोल्लेले आहा आनी सगलें आमचे भितर बरेंपण झेमेचो आत्मो सुद्दां ना जेम कितलें येता कोणाक येता जेम येवप म्हणजे कितें करप सांग देवाक हेका देवाचें उतर जें कितें बरेंपण आहा तें सैतानाक पयस काडटा आनी तुका त्या टायमार बरें कितें सजमण जसो मेवता हें पेंवता तेन्नाय जेम येता म्हाकाय जालेलें खूब तेंप जालोलो अहेंच जालेलें म्हाका जेन्ना बरें उतर शेअर करता तेन्ना हांव सारको दितालो उठलो की म्हाका कांयच खबर ना कितें जालें पळय तें प्रेज गॉड थँक्यू जिजस आमी त्या आत्म्याक मेळोंक आत्म्याक भायर पयस घालया आनी देवान आमकां बरो आत्मो दिलेलो आहा प्रेज गॉड थँक्यू जिजस आर्गां दीत रावया दोळे बंद करया आनी धाकटें मागणें करया एक तें जेजू आर्गां तुका जेजू धन्यवाद तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत आनी जे कितले ह्याच्या 2-4 दीस जाले ते आमी तें जें बरीं उतरां बरीं फळां जें आमच्या काळजान आमी रोवन घातलां आनी ताचें बरें पीक आमी येत्या कांय दिसान आमी स्वता अनुभवतले आनी तेंच पीक घेवन आमी दुसऱ्या कडेन वचोन तांकांय ताच्या फळान जे बी तांच्या लोकांच्या येराच्या जिवितांत जे कोण मोडोन पडून आसले कसले कांय वायटान आहात तांकांय आमी तुजे शिकोवणे उद्देशी तांकांय सुटका फावो जाली म्हण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा आनी आमकां ह्या दिसांनी जी कितें व्हड व्हड गुबुपीत जें कितें आमकां सजमोंक नासलेलें आमी नासलीं आमी सदां सकयल पडटालीं कितें कहें कितें करपाचें नाका नासलें पूण आतां आमी जाणो तुवें तुज्या जाणवाया उद्देशी तुज्या उतरा उद्देशी तुज्या सगलें जें बरेंपण तुजो मोग जें कितें तुवें आमकां सगलें बरें बरें दिलेलें आहा ताचे उद्देशी आमी जियेता आनी आमी दुसऱ्याकूय वचोन तुजो मोग दितले आनी ह्याच वेळार आमी जें कितें आमी अनुभवलां तें दुसऱ्यांक जें फुकट आमकां तुवें दिलेलें आहा तुजी कृपा तुजो मोग तुजो सगलें जें बरेंपण तें आमी अनुभवलेलें आहा आमच्या भितर आहा तें केन्नाच आमी नास जावंक दिवचें ना सदां काल ताका आमी राखतले आमच्या तोंडांसान तुका दिणवासून आर्गां दीत रावतले हें मागण्या जेजू